नमः। श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मी हयग्रीवाय नमः। जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः। निरमथ्यो ग्रभवार्णवेनजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विरसन्मन्थानमन्येन च रम्यं दामददन्महेशरजदग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुम् आद्यमीशं वन्दे भवघ्नममरासुरसिद्धवन्द्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम. मुख्यदावन घेऊन आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव श्री व्यास रघुपती नरसिंहदेवाले सन्निधानांतू वंदन कोरून घेऊन तशीची वीर व्यंकटेश लक्ष्मी नरसिंहदेवाल सन्निधानांत वंदन कोरून तशीच आमगेले गुरुपरंपरेचे सर्व गुरुवर्यांगेले सन्निधानांतू वंदन कोरून घेऊन काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेले दिव्य चरण कमलाक वंदन कोरून घेऊन हे महाभारत पारायण श्री वेदव्यास रघुपती नरसिंहदेवाल चरण सन्निधानांतू चोलचे संदर्भ चेरी एक कथावाचन आम्ही सर्व श्रोत्रवर्ग पुरा ಒಟ್ಟು दावन घेऊन ऐकूत असेल एक सुसंदर्भ. तांतू 5 दिवस आम्ही 3 दिवसाक एक कथा चिंतन करचेगोस्कर पाविलसच त्या विषयानं प्रयत्न करतस. कालची दिवसाक आम्ही अनेक विचारांनी पुरा चिंतन केले. तांतू मुख्य दावन घेऊन समंत पंचक म्हणून सांगून घेऊन ते समंत पंचक म्हणून तक्क नाव येवचे कारण कसं नाही. तशीची ते एक युगाचे संधी कालाचेरी परशुराम देवान केलेलं तसले एक भूईंचे पर्यटन थंय आशिल्ले तसले सर्व क्षत्रिय रायांकांनी पुरा संहार करून घेऊन तदनंतर थंय येवन घेऊन रब्बिल तसले थंय 5 सरोवर निर्माण केले. ते रक्ताचे सरोवर जावन आशिल्ले. ते 5 सरोवर निर्माण केलेलं हक्काची थंय पंचक म्हणून सांगून नाव आयले. तशीची सर्व थंय एक द्वापर युग आणि कलियुगाचे संधी कालांतू सर्व थंय कौरव पांडव समेत्य ओटू येवन घेवन पावन घेवन थंय युद्ध करून घेवन हताह गेल्लके तश्ट करून घेवन तक्का समंत पंचक म्हणून नाव येईल तसले विचारू. तशीची थंय त्या संदर्भाचेरी परशुराम देवाक थंय पितृवर्ग रचिकादी पितृवर्ग घेवन पाविले. तांनी कसन वर जावका म्हणून निमगिल्ले. तांनी वरप्रदान केलेलं तसले विचारू. खंयचे रितीरी एक क्षत्रियांक मारलेलं तसल ते एक दोष असल्यारी पाप असल्यारी ते परिहार जावका. तशीची ते समंत पंचक म्हणून सांगिल्ले ते गांवांतू ते प्रदेशांतू खंयचे एक 5 रक्त सरोवर आशिल्ले ते पवित्र जावन घेवन करून घेवन थंय कोण अवगाहन करता तांगेले सर्व पाप तो परमात्म दूर करता म्हणून सांगून अनुग्रह केले तसले विचारू. तशीच एक अक्षौहिणी म्हणून सांगेल हज्जे सैन्याचे विचार कितले रथ आसका कितले एक पदाती आसका कितले अश्व आसका तशी सर्व ओटू जावन घेवन कितले जन ओटू जाता ती थंय 8 अक्षौहिणी सैन्य म्हळ्यार कितले जन जालेले म्हणून एक अशी एक त्याच्या विशयानं एक सामान्य जावन चिंतन केलेलें. तशीची जनमेजय राजाले भाऊंड आशिल्लीची श्रुतसेन उग्रसेन आणि भीमसेन तांणी एक यज्ञ आरंभ केलेले. ते यज्ञ आरंभ केलेले तेन्ना थंय एक सरमा म्हणून सांगलेली देवलोकाची एक सुणे तिगेले एक चेडू जावन आशिल्ले तसले सारमेय थंय येवन घेवन पावचे.
कसनेच अपराध करणाशी ते सुणेक त्या संदर्भाचेरी ते त्यांनी शिक्षे दिवचे शिक्षे दिवन घेवन त्या संदर्भाचेरी ते अवसोले सांगेल तेन्ना अवसून येऊन घेवन जनमेजय राजाले सर्व भावंडार निमगेल तेन्ना निरुत्तर जावन आसता त्यांनी तशी त्या संदर्भाचेरी त्यांनी सांगतसले कसने एक शापू तशीची मुखार सून आम्ही ऐकल तसलेची अत्यंत श्रेष्ठ एक गुरुभक्ती प्रसंग ऐकलीचे आम्ही काल दिवसाक आयोध धौम्य म्हणून सांगून घेवन त्यांनी एक गुरु तंगेले आशिल तसले त्याग जण शिष्य उपमन्यू पांचाल देशाचे आरोणी आणि वेद तांकां त्याग जनकय परीक्षे करचेಗೋಸ್ಕರ केलेले तसले एक अनेक दृष्टांत मुखांतर कशी एक गुरुवर्यांगेले आशीर्वादान समग्र वेद तशीच धर्मशास्त्राजनी पुरा सर्व तांकां एक चिंतन केले मात्रान जी स्फुरण जावत तशी केली की म्हणटना एक गुरुवर्यांगेले आशीर्वाद असलेली कशी एक सर्व शास्त्रांनी पुरा एक आमकां समजून घेवचे एक आमकां अनुग्रह करतते म्हणून शास्त्रशे बरो अथवा खंयचेय एक ग्रंथशे बरो अथवा खंयचेय पुराणशे बरो इतिहासशे बरो वेदशे बरो ते ग्रंथ आमगेले आशिल्ले मात्रान ते आमकां कळका म्हूण कसना ते कान पळोवका म्हूण सांगून घेवन आमकां इच्छा येवका जाल्यार गुरुल अनुग्रह जावका ते आमी कान पडल्यार समेत आमकां कळका म्हूण कसना ते कळल तेन्ना तांतू कसन की एक विचार आसा हांव ते विचारान पळोवका म्हूण सांगून आमगेले मना येवका जाल्यार गुरुवर्यांगेर अनुग्रह जावका तेमी आमकां मनान तोचका म्हूण ना तंतूय आशिल्ले तसले सारभूत विचारांनी पुरा एक आमी मज्जुका म्हूण सांगून घेवन मन येवका जाल्यार गुरुवर्यांगेर अनुग्रह जावका म्हणटना गुरुवंतर्गत देवतांगेले अनुग्रह आसल्यार मात्र असले एक इतिहासादनी पुरा आमकां वज्जूत तसले की श्रवण करत तसले की भाग्य ते गुरुवर्यांगेले अनुग्रहान आमकां मेळटा तसले म्हणटना असली एक विचार आमी पळोवन घेवन मुखारी उग्रश्रवा सवती तांणी म्हणटाची समुद्र मथनाचे संदर्भांतू अनुपम जावन आशिल्ले तसले अनेक वस्तूंनी पुरा उत्पन्न जाले प्रादुर्भाव जाले त्या संदर्भाचेरी अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ली एक घोडो ते उत्पन्न जालेलो की ते संदर्भाचेर कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार कद्रू आनी विनाता कश्यपाले दोग जन धर्मपत्नी तांणी थंय त्या संदर्भाचेर तांगेले भितर एक अशी एक चर्चा जाता गे चर्चा जावन घेवन त्या वेळार कद्रू निमगीत काही विनता लागी त्या एक घोड आयला म्हणून आमी पळयलें नवे त्या खंयचे वर्णांत जावन आशिल्ले म्हणून ताजे बंड कसने म्हूण तशें आसतना विनत म्हणटा काही तें श्वेत वर्णांत आशिल्लें धवे बण्णांत आशिल्लें तसलें ते धवे बण्ण आसता कोण घेवन आनी थांत कसो संशय आसचो तुका आमी पळयलां वय नवे म्हणटना म्हणटा की ती कद्रू म्हणटा की ना तें धव बण आशिल्लें वय जाल्यार ताजे बाल पळयला तुवें ते बाल काळ वर्णांत जावन आशिल्ले नवे म्हूण सांगून घेवन तांगेले भितर उत्तर जावन घेवन त्या वेळार निमगीत खंय तांणी दोग जणे एक उत्तर कोण घेता की कसने म्हळ्यार तूं सांगिल्लें तसलें एक सत्य जावन आसा म्हूण जाल्यार म्हळ्यार विनतान सांगिल्लें केवल धव वर्ण जावन आशिल्लें म्हणून तें सत्य जावन आसा म्हूण जाल्यार हांव तुगेलो दासी जाता तेंची हांव सांगिल्लें म्हणकेची धवे वर्णाचे घोड जावन घेवन ताजे बाल काळे वर्णांत जावन आसा म्हूण जाल्यार हांव तुगेलो दास जाता म्हणून कद्रू तांणी दोग जणी कद्रू आनी विनता परस्पर जावन घेवन एक ಒಪ್ಪಂದ करून घेतात अशें आसतना ते पूर जावन घेवन तांगेले घराक भायर सरून वता की भायर सरून वचून घेवन हेर दिवसाक हिक कसन म्हणून सांगल्यार कद्रूक मना भितर एक कळ्ळा तिगेल्या मना भितर गोत्तस धव वर्णाचे हस्ती म्हणून गोत्तस जलरीची हें कसनेपणी करून घेवन हांव मात विनताक सोलसू का तशी हांव कसने रितीर एक कपट करून घेवन जाल्यारीची तिका हांव सोलसून घेवन शुद्ध म्हणून थंय ती कद्रू घराचें केलें तेन्ना तांगेले सर्व हजारो भर स्वरूप के तांकां आपेल के चेडवानो हांगे यात तुमगेले निमित्ती म्हाका एक सहकार जावका कसने म्हणून सांगल्यार एक घोडो आसा तें समुद्र मथनाच्या संदर्भाचेर उत्पन्न जालेलें तसले ते घोड्याचे वर्ण श्वेत वर्ण जावन आसा वय जाल्यार ते बल्लांतू तुमी सर्व जन वचून घेवन बसिल्ले तेन्ना ते स्वरूप म्हणून सांगल्यार कृष्ण वर्णाचे पुरा आसता न्हय तशें करून घेवन तुमी स्वरूप पुरा कसो करका म्हळ्यार ते अश्वाचे घोड्याचे बाल्लाक वचून घेवन बसका बसिल्ले तेन्ना दूर दुखून पळयतना कशें दिसता म्हूण सांगल्यार बाल काळे जावन घेवन दिसता न्हय म्हूण सांगून घेवन ते चेडू माले सांगिल्ले तेन्ना चेडू म्हणटा की तूं सांगिल्ले तसले सर्व विचारू आमी आयकूंक वय जाल्यार कसन समर्पक आसता ते मात्र आमी आयकूंक
असमर्पक दावन असेल तसले ऐकू का म्हणून तश कसन ना तसे असताना त्यांनी म्हणतात की हां आम्ही कसनेच तू सांगला म्हण की ऐकूच एक दायना 5 दिवसाक म्हणून सांगून तशी असताना ती पुन्हा पुन्हा म्हणतं की तुम्ही तशी करा ती म्हणून दिलरी त्यांनी ऐकनाच म्हणताना ती म्हणतं की तुम्ही अशी कर नाही म्हणून दिलरी हांव ते विनतेल दासी दावका दत्ता तशें कोण घेवन म्हाका तंत कोण घेवन पार दावका जाल्यार पुणी तुम्ही कसने पुणी हाक एक उपाय म्हाका सहकार दिवेत नवे म्हणून सांगून घेवन निमगीत काही तशी असताना त्यांनी खंयचे रितीर ऐकनाची तेन्ना तिका एक कोप येवचे येवन घेवन खंयचेच आमी सांगेल जाल्यार काम विंगड्यान कर न्ही म्हणून तर कोप येवं सहज तशी असताना ती त्या चेडुवांकाची तिगेलेची चेडुवांक शाप दितके कसने म्हळ्यार मुखारी पांडवाले वंश ಅಂತೂ अत्यंत बुदोंत जावन आशिल्लो तसलो पराक्रमी जावन आशिल्लो तसलो एकलो जनमेजय म्हणून सांगून एकलो राय येता तो येवन घेवन सर्पाचे यज्ञ करता ते सर्पाचे यज्ञ करचे संदर्भाचेर खंयचे सर्प परा अग्नी घालका म्हण लेखला की तेन्ना तुम्ही जावन घेवन पुरा ते अग्नींत पुरत तशी जावो म्हणारी तुम्ही पुरा नाश जावन वचाची म्हूण सांगून घेवन शाप दितके अशें आसतना ते शाप दितना ब्रह्मदेव ऐकता के म्हणटना ब्रह्मदेवान ऐकून घेवन अनुमोदन दिल्ले के जायत ती कशी मना भितर लेखून घेवन शाप दिला की तशी जावो तांतू कसनेची 2 उत्तर ना म्हूण सांगून घेवन तांणी समेत एक अनुमोदन दितात म्हणटना ब्रह्मदेवान कसले अनुमोदन दिवका आशिल्ले तीन कसन की एक कुकृत्य करचे संदर्भाचेर ब्रह्मदेवान आडतोड सुवेत आशिल्ले नवे अशें आसतना त्या संदर्भाचेर ब्रह्मदेवान कसले एक अनुमोदन दिल्लें म्हळ्यार महाभारतांत उल्लेख करता ती कसने म्हळ्यार सर्पाचे संख्ये अधिक दत्त चमकलके अधिक दावन घेवन त्या संदर्भाचेर सर्व प्रजेंक आनी परत सर्प दुखून घेवन केवल एक सर्पाचे गुण कशे आसता म्हळ्यार केवल बुसगुट्टून एक ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರು ते ಕಳ್ಳರಿ ಪೂರಕೆ ತಂತುಕೊಂಡು ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕಿ ದೂರಾರಿ ವಿಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ ದಾವನ್ घेवन प्रजेंकनी पुरा हानी जावचे एक संदर्भ तसलते प्रजेले हितेचे दृष्टीन करतना ब्रह्मदेवान रीची अनुमोदन दिल्ले म्हणून सांगता ती तशीची ब्रह्मदेव दल रीची कश्यपांक आपोवन घेवन म्हणटा की दिल्लले बायलेन शाप म्हणटना बामणाक त्या विशयान विचार ಕೊಳಕ नवे म्हणून सांगून ब्रह्मदेव कश्यपालांगे वत्ता के आनी तांगे लग्गी म्हणटा के सर्पाचे शरीर म्हणून सांगितले जाल्यार अत्यंत विशाल जावन आस अत्यंत व्हड सर्प आनी पुरा आस अशें आतां कसन जाल्ला म्हळ्यार एक दृश्टांत म्हळ्यार आतां सर्पाक एक शाप दिलेलो आसा कोण दिलेलो म्हळ्यार तुगेले धर्मपत्नी म्हणटना कद्रून शाप दिला तसल ते शाप दिलेल मुखांतर तूं केन्नाकय कोप घेवं नाका केन्नाय क्रोधाक तूं पोवं नाका असल विचार आयकतना खंयचे रितीर तूं तुगेलें मन बदलावण करून घेवं नाका अशें आसतना त्या संदर्भाचेर मुखार सून एक यज्ञ दत्ता तेन्ना सर्प पुरा हाका घालन घेवन आहुती दिता ती तशें आसतना ते पुरा तुका गोत्त आशिल्ले विचार केन्नाय कशें म्हळ्यार ऋषीवरेण्यांनी पुरा मुखार सून जाल्यार रीची कसन जावचे विचार आसा तांकां कळटा गे तशें आसतना हें पुराण वृत्तांत तुका जाल्यार रीच मुखार सून कळटा गोत्त आसता तुका तशें करून घेवन असल विचार जाल्यार विचार कसनय तूं कोप घेवं नाका म्हूण सांगून त्या वेळार कश्यपा लग्गी ब्रह्मदेव सांगता की अशी तशी तांगे लग्गी कसन एक विद्य दिता म्हूण सांगल्यार आनी मुखार सून सर्पांत भितर कसन एक विश आसा तसले ते विश आनी पुरा काडचे तसले विद्य समेत ते महात्माक दिवन सोडता की म्हणटना अशी एक वृत्तांत जावन आसता असले शाप दित्ताची कसन दत्ता म्हळ्यार कर्कोटक नामक एक सर्प अत्यंत विषभरित जावन आशिल्लें एक सर्प तसल ते एक सर्प ते अवसुले वत्तके आनी अवसुले हंडीर बसतके बैसून घेवन एक उत्तर म्हणतके आतां तूं शाप दिल्ले वय अम्मा जाल्यार एक विचार कसो म्हळ्यार हांव तूं सांगिल्ले तसले विचाराक बद्ध जावन आस तूं सांगिल्ले तसले कसनी एक विचार आसा ताका हांव विरुद्ध जावन घेवन सांगना हांव आतां तूं सांगला म्हणकेची ते अश्वाले एक बल्ला कुचून घेवन बसता बैसून घेवन ते बाल काळे जावन घेवन ते विनतेक दिशी दशी करता तशें करून घेवन कद्रूक संतोष जावका म्हूण सांगून तो एक सर्प मात्र म्हणतके अवसू लागी तशी सर्व सर्पगण आनी पुरा भारी एक मना भितर भंय येवचे आरंभ जाला की अवसुनाची विंगड कोणें शाप दिल्यार एक प्रश्न विंगड अवसुनाची शाप दिला अशें आसतना आमकां कसनय एक दुख्ख जाल्यार रे आमी सांगचे कोणाले वचून घेवन आमगेले अवसू लागी अवसुनाची आमकां कसनय एक दूख येवत तशी केल्लें म्हणून जाल्यार अथवा कसनय बिश्टेलें म्हणून जाल्यार कोणाला घेवचे जाता
म्हणताना तशी असताना सर्व तांकां मना भितर एक भंय येवचें आरंभ जाता की आरंभ जावन घेवन सर्वपणी पुरा ओट्ट जाता की सर्व बोट्ट जावन घेवन तांणी एक विचार मंडन करतात कसन म्हळ्यार हें आतां आमकां एक कसन भंय आयिल्लो आसा तें दैवजनीत न्हय तें खंयचे एक दैव संकल्प म्हणून म्हणटा ती तें न्हय तें तशीच आत्तां आमी मुख्य कसन म्हणून सांगल्यार देवाकच शरणागत जावन वचका देवा शरण जावन घेवन वचून घेवन ते कसनगी एक आमकां अवसून शाप दिला त्या शापा दुखून घेवन मुक्त जावचेक आमकां अवकाश दिवका म्हूण सांगून देवाले मागका म्हूण सांगून घेवन म्हणटात अशें आसतना हें सर्व तांणी एक विचार जाल्यार मंडन करून घेता ती तशीच ते स्वरूप कारकोडक सर्पा जाल्यार हिची विचार कळतकी कसने म्हूण सांगल्यार स्त्री वर्गा तांगेले एक मन कठोर जावन आसता ताका विरुद्ध जावन घेवन मातशें जायना आमकां म्हणून त्या विचार जाल्यार रीच तांकां कळतकी अशी जावन घेवन ब्रह्मदेव कसन करता म्हूण सांगल्यार तांकां शापा भितर कसन करता म्हूण सांगल्यार एक एग्जाम्शन दितकी कसने म्हूण म्हळ्यार हें एक शाप इत्यादी पुरा कसन दिलेलो आसा कोण भयानक जावन आशिल्ले तसले क्रूर जावन आशिल्ले तसले एक विषभरीत जावन घेवन आशिल्ले तसले स्वरूप आसता तें स्वरूप मात्र तें सर्पयज्ञ म्हळ्यार ताका नाश जावता तसले एक संदर्भ येता तशीच खंयची स्वरूपांनी पुरा तांदुकून घेवन उण आसता जनाक आनी ತೊಂದರೆ दिनाशी ताजितल्यानच जीवन कोरून पुरा आसता तशीच पापाचार युक्त जावन घेवन पुरा आसना तसल ते स्वरूपाक तांदुकून घेवन हांव रक्षण करता म्हूण सांगून घेवन त्या सर्पांक आशिल्लो तसलो भंय तो ब्रह्मदेव जाल्यार रिची दूर करता म्हूण अशें आसतना मुखारसून ते एक सर्पयज्ञ जावं संदर्भ ताका एक कसनी एक दृश्टांत ताका अनुक्रमणीक कसने ते सर्व सांगतच येता ती यायावर म्हूण सांगून एक कुल आसा ते कुलांत जरत्कारू म्हूण सांगून एकलो विख्यात जावन आशिल्लो तसलो बुद्धिवंत जावन आशिल्लो तसलो एकलो ऋषीवरेण्य आशिल्लो तो कशी म्हणून सांगल्यार समस्त तागेले जिवनाची तपस्साचरण तागेले जिवनांत विंगड कसने ना तपस्स करचेच तागेले एक ध्येय तशी तागेले कसने म्हणून सांगल्यार इंद्रिय संयम इंद्रिय खंयचे आसा म्हणून सांगल्यार आमी अंतू भगवद्गीतेचेर पळोवं गुडाकेश परंतप म्हूण म्हणटात इंद्रियाकची एक जय पाविल तसलो म्हूण म्हणटाना इंद्रियाक दरीच जय पाविल तसलो तो तशीच तागेले एक पूत कोण म्हळ्यार आस्तिक म्हूण सांगून घेवन तसल ते महातपस्वी जावन घेवन ते जरत्कारूक पूत जावन घेवन जन्म येतगे तो येवन घेवन ते सर्पसत्र कसन आसा ते रब्बेतगे यायावर कुले धीमान भविष्यति महान ऋषि जरत्कारुख्यातः तपस्वी नियतेन्द्रियः अत्यंत तपस्वी जावन आशिल्लो तसलो अत्यंत तागेले तेजस् म्हणून सांगले तितली एक शोभे जावन आशिल्लो तेजस आशिल्लो तसल तो आस्तिक नामक जावन आशिल्लो तसलो तो एकलो जरत्कारूल पुत्र जावन आशिल्लो तो येता येवन घेवन तो यज्ञाक विरुद्ध जावन घेवन रबता यज्ञ रब्बेतके ते खंयची यज्ञ म्हळ्यार सर्पसत्र रब्बोत चलता आनी तत्र मोक्षंति भुजगा ये भविष्यन्ति धार्मिकाः कोण पूर त्या संदर्भाचेर धार्मीक जावन आसता ते मोक्षंती तांकां योग्य जावन आशिल्लें तशें स्थान मेळटा तशी तो अनुग्रह करता म्हूण सांगून म्हणटा ती तशें आसतना देव निमगिता की देवतेनी पुरा त्या वेळार निमगिता ती एक महातपस्वी जावन आशिल्लो तसले जरत्कार म्हूण सांगिल्लो तसले पुरा तुमी म्हणलें कोणाल गर्भा भितर ते एक पुत्र जावचेक एक पुत्र जावका जाल्यार एक अनेक स्त्री गर्भ म्हूण जावका म्हणटा ते कोणाल गर्भा मुखांतर येता म्हूण सांगल्यार ब्रह्म सांगता की ब्रह्मदेव कसन म्हळ्यार सनामायां सनामास कन्यायां द्विजसत्तमः अपत्यं वीर्यसंपन्नं वीर्यवान् जनयिष्यति ते जरत्कारो म्हूण सांगिल्लो ऋषीवरेण्याक तागेले बायलें नांव कसन म्हळ्यार सनामायां तागेलेच नांव के जरत्कारो म्हूण सांगून घेवन नांव के अशें तो तांगेले हाजे भितर एक गर्भ उत्पत्ती जाता तेंची आस्तिक म्हूण सांगून घेवन तो कसन म्हूण सांगल्यार सर्पराजांक सर्व सर्पांक न्ही पुरा एक योग्य जावन घेवन ते एक अनुग्रह करचेक येवन घेवन पावता म्हूण अशें आसतना तो जरत्कार कोण म्हूण आमकां कळ्ळें ययावर वंश म्हूण सांगून घेवन तशें आसतना तो सर्पर हे अनेक तागेले बायल जरत्कार म्हळ्यार कोण म्हूण सांगून घेवन अपास प्रश्न निमगितात जरत्कार म्हण कोण म्हळ्यार वासुकी म्हूण सांगून एक सर्पराज आसा त्या सर्पराजालेची भयणीक तीच जरत्कारो म्हूण सांगून घेवन अशें आसतना तिगेल गर्भान देव तसले म्हूण सांगून पुरा म्हणटा ती वासुके सर्पराजस्य जरत्कार स्वसा किल सदस्या भविता पुत्र शापा नागांश्च मोक्षते म्हूण सांगून घेवन म्हणटना कसन एक नागांक आनी पुरा सर्पांक शाप आशिल्ले ते सर्व शाप परिहार जावका जाल्यार दोन जरत्कारू ओट्ट जावका म्हूण जाल्ले
अशें आसतना ते येलापत्र म्हण एकलो नाग आशिल्ले तेय म्हणटकी कसने म्हूण सांगल्यार ते जरत्कारो आनी जरत्कारो मेळूच तशी कशी आतां एक जरत्कार आसा म्हणल्यार आनीक सुद्दुका वयना कशी मेळटा तशें करुया आमी म्हूण म्हणटना भैक्षवत भिक्षमाणाय नागानां भयशांतये रशये सुव्रताय एनाम येश मोक्ष श्रुतो मया तांकां येलापत्राक एक वृत्तांत तुळगा आशिल्ले कसने म्हळ्यार सर्व सर्पांक आनी पुरा कसन भंय आसा तसल ते सर्पांक आशिल्ले तसल भंय दूर करचेगोस्कर एक ऋषिवरेण्य कन्या भिक्ष निमगून घेवन येतके तो ऋषिवरेण्य कशें आसा म्हूण सांगल्यार तरुण जावन ना भारी वृद्ध जावन आसतके तसल तो भिक्ष निमगून घेवन येतके निमगून घेवन तगेल ते भिक्ष स्वीकार करून घेवन भिक्ष दिवका म्हूण सांगून घेवन कसनी एक कन्या भिक्ष रुपार दिता दी तसल ते एक महर्षी मुखांतर जावन घेवन एक जरत्कारो मुखांतर जावन घेवन एक पुत्ररत्न दत्ता म्हूण सांगून म्हणटा दी असल ते पुरा येलापत्रांगेल पुरा नांव आयकून घेवन ते सर्व नाग गणांक आनी पुरा भारी संतोष जाल्के मन प्रसन्न जाल्के एक आमकां आवसून शाप दिवन अशें पुरो जलरीची तंत दुखून घेवन मुक्त जावचे एक उपाय आसा वयनमे म्हूण सांगून घेवन मनांत येवन घेवन साधू दावो तशी जावो म्हूण सांगून घेवन तांणी सांगून घेवन त्या दिवस तुकून वची वासुकी सर्पराज कसं करता म्हळ्यार मिगेल भयणी निमित्ती सर्व समस्त सर्पकुलाक रक्षण केन्ना दत्तकी आनी मुखारसून भयणीक कसनेच उणेपण जावचें ना भयणीक हांव चांग रितीर पळोवन घेता म्हूण सांगून घेवन तिका भारी चांग रितीर पळोवन घेवचे आरंभ करतकी तशी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾನಂತರ ಪುರಾ ते वासुकील मुखांतर वासुकी म्हळ्यार समुद्र मथना संदर्भाचेर राज्य रुपार ते वासुकीक उपयोग केलेलो तसले तशें आसतना सर्व ते ब्रह्मदेवा लागीं वचून घेवन सर्व निवेदन आनी पुरा कोण घेवन ते सर्व आनिके तांकां शापा दुखून घेवन मुक्त जावची कशी म्हूण सांगून घेवन मना भितर पुरा येत आसतकी कशी पुणी कोण घेवन ते जरत्कारक सोदून येवका नवे म्हूण सांगून घेवन म्हळ्यार तेन्ना एक पटी वासुकी नागराज कन करता म्हळ्यार सर्व सर्पांक आनी पुरा आपोवन घेवन म्हणटकी कसने म्हळ्यार सर्व ते वासुकी सर्पराज कशी म्हळ्यार सर्व देवतेंक आनी पुरा केन्नाय प्रियके देवतेंगेल कसन काम जावका तागेल निमित्त परिपूर्ण जावचे एक व्यवस्था आशिल्ले अशें आसतना एक पटी कसने म्हळ्यार सर्व देवतेंक आनी पुरा आपोवन घेवन म्हणटकी सर्व नागांक आनी पुरा आपोवन म्हणटकी आनी मुखारसून कशें म्हळ्यार ब्रह्मदेवाला वाक्या मुखांतर आमकां कळ्ळा एक जरत्कार म्हूण एक ऋषिवरेण्य आसा त्या ऋषिवरेण्या लागीं आमी वचका वचून घेवन आमी सोदून घेवन ताका आमगेल्या भयणीक व्हडलीक जावता तशी एक तागे लागीं निवेदन करका ताण ते ओपूत तशी करका तशें करून घेवन सर्व जन भायर सरा आनी सोदूचे एक आरंभ करा ते म्हूण सांगून घेवन भायर सरून वत्ताके तांणी पूर्वजनी तशें आसतना जरत्कारुर यदा भार्याम् इच्छेत् वरयितुं प्रभुः शीघ्रमेत ददास्येयं तन्न श्रेयो भविष्यति तशें आसतना खंयच्या संदर्भाचेर जरत्कार म्हूण सांगिल्लें जाल्यार एक ऋषिवरेण्य ओपवता तेन्ना मात्र आमगेले श्रेयस जावचेक कल्याण जावचेक कारण जाता तो मेळ्ळी म्हूण जाल्यार आमगेले उद्धार कोण करता आमगेले कुल नाश जावन वता नवे सर्पसत्र म्हूण सांगल्यार केवल एक दोन न्ही आशिल्ले सर्व सर्प करून नाश जावन घेवन संदर्भ अशें आसतना खंयचे रितीर एक रक्षण कोरयत म्हूण सांगून घेवन भायर सोन घेवन वता गे अशें आसतना शौनक ऋषिवरेण्य म्हणटाच की सूतपुराणिक म्हूण सांगून म्हणटा आमी तांगेले पुत्र म्हूण सांगून उग्रश्रवा नामक सवती लागीं म्हणटा की कसन म्हळ्यार जरत्कार विशय तुमी म्हणले जरत्कार विशय म्हणले नंतर आमकां विशेष जावन घेवन ते जरत्कार म्हूण ना येवचें कारण कसने तुमी एक आमकां अनुग्रह करका म्हूण म्हळ्यार तेन्ना तांणी म्हणटाच की जरेति क्षयमाहुर्वै दारुणं कारू संहितं शरीरं कारू तस्यासीत् सधीमान् शनैः एक पुराणांत एक वैशिष्ट्यत कसन म्हळ्यार खंयचेय एक पुराणांत कळ्ळार पै दिवस आमी पळयले नारद म्हूण सांगून घेवन कशी अन्वर्थक नाम नारायण म्हूण कशी एक अन्वर्थक नाम म्हूण वराह पुराणा भितर पळयला आमी म्हणटना हंत जाल्यार इची म्हणटा ती एक जरत्कारो म्हूण सांगून नांव जावका जाल्यार अन्वर्थ जावन आसका नवे कशें ताका नांव येयलें म्हूण सांगल्यार जरेति क्षय माहुर्वै जरा म्हूण सांगिल्ल्या अर्थ कसन म्हळ्यार क्षय म्हूण आनीक मुप्पू म्हळ्यार मुदितना येवचें म्हूण हाका जरा म्हूण म्हणटा ती म्हणटना तसल ते हाका दारुणं कारू संहितं दारुण म्हूण सांगिल्लें तसलें ताका क्षीण म्हूण सांगून अर्थ म्हणटना ताका कारू म्हूण म्हणटा ती जरा आनी कारू ಒಟ್ಟು सरून घेवन जरत्कारू म्हूण जाल्लें कसलें का म्हळ्यार तागेले अंगांग भारी दष्टपुष्ट जावन घेवन आशिल्ले ते महर्शीले जाल्यार ते ताणें तपस्स करचें आरंभ केलें तेन्ना केवल वायुभक्षण मात्र केल्लें वायुभक्षण करताची तागेले एक शरीर म्हूण सांगिल्लें तसलें क्षय दत्त चमकले जरा दत्त चमकले
तशीची कारू संहितम क्षीण दत्त चमकले त्या दोन्ही ओट सोडून घेऊन जरा आणि कारू सोडून घेऊन जरत कारू म्हणून सांगून घेऊन तगेल नाव दल्ले म्हणून म्हणतादी तशीची क्षपयामास तीव्रेण तपसा इत्यत उच्यते जरत्कारुरिति ब्रह्मन् वासुकेर भगिनी तथा थई जरत्कार म्हणून घेऊन तिक्क नाव कशा येईल म्हणून सांगणारी ती समेत तशीक केदना ती वासुकेला बहीण जावन असल्यावर समेत केदन पडलेली तीन वर्ष आणि तपस्सु करचे ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ತಾಚಿ ತಿಕ್ಕ ಖಾಣ ನಕ್ಕ ಜಮಣ್ ನಕ್ಕ ಕಸ್ತನೇ ನಕ್ಕ ಕೇವಲ ವಾಯು ಭಕ್ಷಣ ಕರ್ತಾಚಿ ತಪಸ್ಸು ಕೋನ್ ಗೆವುಚೆ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ದೆ ಕೋನ್ ಗೆವನು ತಿಕ್ಕ ಜರತ್ಕಾರೋ ನಾವದಲ್ಲೇ ಮಣ್ತನ ದ್ವಾಗ್ಜಣ ಕೈ ಅನುಮರ್ಥದ ಅನುಸಿಲ್ದ ಸಲೇಕ ನಾಮ ಜರತ್ಕಾರೋ ಮಣ್ ಸಂಗುನ್ ಗೆವನು ಅಶಿ ಸೌತಿ ತನ್ನಿ ಹನ್ಕ ಶೌನಕರ ಶಿವರೇಣ್ಯಾಕ ಸಂಗಿಲ್ತೆದ್ನ ಶೌನಕಾದರ ಶಿವರೇಣ್ಯಾಕ ನಾವೈಕು ನೋಚಿ ಹಾಸ್ಯತ್ ಕೈ ಮಣ್ತನ ಕಶ್ಯ ಏಕ ದೇವಲೇಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಳಯ म्हणतान अशी सांगितलं असेल तुम्ही सांगितलं असेल वाक्य अत्यंत उचित जावन आस तशें तेन्ना शौनक ऋषीवरेण्य पुनः निमगितात कसने म्हळ्यारी जरत्कार विशय कळ्ळा आमकां कशी सांगेले व्युत्पत्ती कसने नामाचे म्हणून कळ्ळें जलरी तें आस्तिक मुनी उत्पत्नी दावका जाल्यारी आस्तिकान येवका म्हणून जाल्यारी कशी जाली त्यांनी तक कसने कथाभाग सुवे म्हणून सांगून घेवन तांगेर निमगिल तेन्ना उग्रश्रभा सवती म्हणचेक आरंभ करतली एक पडी वासुकी सर्पराजान मिगेले बहिणीक जरत्कार मुनिक दिवका म्हणून सांगून घेवन सर्व जन सांगेल तेन्ना मस्त दीर्घ कालदल्के मस्त वर्षदल्ले मस्त वर्ष जावन घेवन तदनंतर प्रति दिवस म्हणल्यार म्हणकेची जरत्कार सोदीत चमकलीची थंय दररीची जरत्कार कशी म्हळ्यारी दीर्घ जावन घेवन तपस्सु करचे कशी मग्न जालो तो तक तेगेले मना भितर कसनेन ऊर्ध्वरेतस्य म्हणून म्हणटात म्हळ्यारी अखंड ब्रह्मचारी तक खंयचे विशयान विंगड विषयू ना तक केदन म्हळ्यार ताण तपस्सु करताची देवाल विशयान चिंतन करचें तशीच केदनाय तो ब्रह्मचारी जावन घेवन आशिल्लो खंयचे स्त्रीद पळयल म्हणून जाल्यार समेत मात्रवत अवसू म्हणकेच पळयत आशिल्के खंयचे स्त्रीचे व्यामोहा भितर तो पण आशिल्के अशी पूर तो करताची केदन पळयल्यार तपस्सु करताची वेदाचे कसन एक स्वाध्याय म्हणून आम्ही सिक्कील तसले एक वेदस्य पुरो शास्त्रस्य पुरो केदनाकय ते विसर्जनज्य म्हणून प्रति दिवस त्या विचारान आम्ही पारायण करचे त्या विचारान आम्ही सांगता वच्चे असल स्वाध्याय करता आशिल की इंद्रिय निग्रह कोर नाशिल्लो अशें आसतना शमदमादी संपत्ती म्हणून म्हणटाती देव म्हणटा शमो मन्निष्ठता बुद्धी ही शम म्हणून सांगला कसने म्हळ्यार भगवन्निष्ठता आशिल्ली बुद्धीक शम म्हणून म्हणचे दम म्हणून सांगला कसने इंद्रिय निग्रह म्हणून म्हणटाती अशी शमदमाद्युक्त जावन नाशिल्लो तसो लोची तो जरत्कारू केदनाय ताणें पृथ्वी पर्यटन करता चमकलके पर्यटन कोण घेवन खंयचे रितीर तरेची स्त्री विशयांत ताका आकांक्षा येयलेना थंय म्हणटना कसन म्हणला ताणें भिक्षा रुपार निमगुका म्हणून तागेल्या मनांतू त्या विशयी ना म्हणटना भिक्षा रुपार निमगूच खंय देखून ताणें म्हणून सांगून त्या विचारान थंय चिंतन दत्ता ताचे मध्यान तांकां परीक्षित राजाले वृत्तांत इत्यादी पळयता आमी भागवताचे आरंभाचेर ते परीक्षित राजान शमीक महर्षीले एक वृत्तांत तेन्ना श्रृंगीन ताका दिवता जाल्यार शाप त्या विचारांनी पुरा येवन घेवन तदनंतर मुखारी सांगताचे की हें त्या कालांतू तपस्वी जावन आशिल्लो तसलो जरत्कारू सर्व पृथ्वी पर्यटन पुरा कोण घेवन एक केदन तो सायंकाल दत्ता तेंचे जाग्यार रपचे ताका कसनेचे रपचेक कसनेची गुडिसल की घर कसने जावका म्हणना थंयचे रब्ब नासता की तशें आसतना एक पडी ताणें नियम स्वीकार केल्ले की एक सामान्य जन समेत ते नियम एक पालन करचे जाल्यार कश्ट तसले नियमांनी पुरा केल्ले की ताणें कसने म्हणून सांगणारी वायुभक्षो निराहारः हा म्हणे केवल वायुभक्ष मात्र करता निराहारः आहार कसने सेवन करना शुष्यन्नहरहन् मुनिः सततश्च पितॄन् गर्ते लंबमानान् अधोमुखान् अशें आसतना प्रति दिवस म्हणकेची तशी तागेलें जीवन दत्तास तपस्सु करतास आहार घेतना अशें आसतना तो कृश दत्तास की जाल्यार एक पडी मुखार वता आसतना एक व्हड गर्त म्हणून सांगल्यार कंदकांतू सर्व तागेले निराहार जावन आशिल्लो तसले ताणें अत्यंत एक भारी एक कश्टार आशिल्लो तसले एक पितृवर्गांक ताण ते पळयले की पितृवर्गांक पळोवन घेवन त्या संदर्भाचेर सततर्ष पितॄन् गर्ते लंबमानान् अधोमुखान् तांणी कशी आशिल्ली म्हणून सांगल्यार एक वीरणस्तंभ म्हणून सांगून आधाराक की एक आशिल्लो थंय आधाराक ते वीरणस्तंभ आसून घेवन ताका अनेक सूतांनी पुरा आशिल्ले की सुत्ता रुपार आशिल्ले तसले सूत म्हळ्यार एक खंयचे एक आमी राज्य म्हणून लेखयत ते पुरा सूतांनी पुरा तुंटून गेला कुडकी जावन गेला तशें आसतना एक सूत मात्र भरला की त्या सुत्ताक सर्व पितृगण पुरा अधोमुख
उलटा जावन घेवन आसून घेवन लांबून घेवन आसताचके अशें आसतना एकदंत विशिष्टं वै वीरणस्तंभमाश्रितान एक सूत मात ताका आस तंतूय पळयतना कसन जाता म्हळ्यार त्या एक गर्त भितरी त्या एक कंदका भितरी एक सन बील आसके बिला त्या बिला भितरी एक मूषक येवन घेवन पावलाके विंदूर आसके ते विंदूर आसून घेवन विंदूर समेत ते एक आसिल तसल बरल तसल ते एक कसन आश्रय कोण घेवन पितृवर्ग आसाची त्या समेत चब्बून घेवन काडता आसके म्हणटना आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ गेल्ली म्हण जाल्यार ते तीक्ष्ण जावन आशिल्ले दंता मुखांतर ते सर्व ते न्याय जावन घेवन सर्व पितृवर्ग तोग्गू वचून पळोवन वता ती अशें आसतना ते पितृवर्गांक अधोमुख जावन आशिल्ले तांकां पळोवन घेवन हक्क मना भितरी भारी एक बेजार जाता गे बेजार जावन घेवन तांगे लग्गी निमगीत खंय हें पुरा तुमी कोण अशें आसतना सर्व निराहार जावन आसता तुमी दीन जावन आसताची दुर्बल जावन आसता तुमी अशें आसतना हें तुमी कोण म्हणून म्हणटात गे तशीची तांणी म्हणटाच की आमी पुरा हें दुर्बल जावन आसता वय निराहार जावन आसता वय आमी जाल्यार आमकां आमगेले कश्ट दुखोवन घेवन उद्धार करचे कोण म्हूण सांगून आमी राखून घेता आसाची आमकां कश्ट दुखोवन घेवन उद्धार कर तूं म्हूण सांगून तागेले निमगितागे निमगेले तेन्ना जरत्कार म्हणटकी तें एक दयनीय स्थिती पळोवन घेवन ताका जाल्यार भारी दैन्यत्व येतकी केन्नाय खंयचे मनशाले एक कश्ट पडले तेन्ना आमकां समेत कश्ट कश्टाचे एक उडगास जावन घेवन आमकां तांगेले वयरी करूण येवका म्हणटना ताका समेत कारुण्य दत्तगे ताका अशें आसतना खंयचे खातीर तुमी अशें आसताची तुमी कोण म्हूण सांगून एक उपकार करा ती म्हूण सांगून घेवन तांगेले निमगीत खंय अशें आसतना थंय हांगा म्हणटा काय हांगा एक विंदूर आसता विंदूर आसून घेवन सर्व ते हक्कानी पुरा एक ताजे दंता दुखोवन घेवन ते भक्षण करताची आशिल्ले तसल पुरा आमगेलो आधार आनी पुरा काण घाल्ला तशीच आमी दुर्बल जावन आसताची केवल हें एक आधार मुखांतर आमी लांबून घेवन आसताची तशें करून घेवन स्वल्प भाग मात्र आसता तशें करून घेवन आमी आतां न्ही स्वल्प वेळ गेले म्हणून जाल्यार आमी तांकां दुखून घेवन तोग्गू पडटात न्हय तशें करून घेवन हेज मुखांतर जावन घेवन आमकां रक्षण करा तुमी म्हूण सांगून राया लागीं निमगीत खंय तशें आसतना तागे लागीं म्हणटा काय त्या ऋषिवरेण्या लागीं म्हणटा काय कसन म्हूण सांगल्यार तुमगेले खातीर हांव कसन कोरयता ते पितृवर्गा लागीं तो निमगीत आसा हांव तुमगेले खातीर कसन करचें मिगे लागीं कसन येना तुमगेले दुखून घेवन रक्षण करता जाल्यार मिगे लागीं भरती तपस आसा ते तपस्सा मुखांतर जावन घेवन हांव तुमकां रक्षण करचें प्रयत्न करता म्हणटना तांणी म्हणटाच की तुगेले तपस आसा वय तपस आशिल्ले मात्रान म्हाका रक्षण करता म्हूण सांगून घेवन तूं नमगूच नाका कसले काय म्हळ्यार आमी समेत अत्यंत तपस्सांनी पुरा कोर नाशिल्ले जन आमी कशी म्हूण सांगल्यार वृद्ध जावन घेवन आशिल्ले तसले संदर्भाचेर जाल्यार तपस इत्यादी पुरा केला जाल्यार तुक्क पडयतना जाल्यार पितृवर्ग म्हणटा आसाची तुक्क पडयतनाची तूं समेत वृद्ध जावन घेवन आसा अशें करून घेवन तूं कसाने एक तपस्साचे बलान म्हणटना तपोबलान करतना आमकां रक्षण करूं जायना म्हणटना तांणी म्हणटाच की आमी हांगा येवचें कारण कसाने म्हळ्यार आमगेले एक वंश परंपरे म्हूण सांगिल्लेची एक नाश जावचेर आसा आमगेले वंश परंपरा नाश जावं देखून घेवन आमी ह्या रितीर हांगा आसाची कसले काय म्हळ्यार पतंती पितरो हेशां लुप्त पिंडोदक क्रियाः गीताचार्याल संदेश म्हणटना कोणाक एक पिंड प्रदान करनाशी अथवा तिलोदक दिनाशी आसताच की तांगेले एक मलगड पितृवर्गांनी पुरा पतंती स्वर्गांत आसल्यार समेत वापास तांगेल हक्का कष्ट अनुभवसूचक तांणी वापास तोग्गू पडताच की अधोमुख दत्ता गे तांणी म्हणटना असल पुरा एक आमकां उद्धार करता जाल्यार तुगेल तपोबन बल कसने प्रयोजन ना संतानम ही परो धर्म एव मा पितामह ब्रह्मदेवान सांगला कसने म्हणून सांगणार संतानम ही परो धर्म संतान म्हणून सांगिल्लेचे अत्यंत परम धर्म के कसले काय म्हणून सांगणार पुन्नामनो नरकाद यस्मात् त्रायते म्हणून सांगून घेवन म्हणटा ती एक पुत्र म्हणून सांगता म्हणून जाल्यार अनेक विध नरक आसके पुराणांतरान सांगता ती 21 ಲಕ್ಷ ವಿಧचे नरक आसके 84 ಲಕ್ಷ ವಿಧದ नरक आसके ते 84 ಲಕ್ಷ ವಿಧ नरक ಅಂತೂ 21 अनेक जावन आशिल्ले जाल्यार महानरक म्हणून आसा तशी अनेक नरक आसा पुम म्हणून सांगून एक नरक आसा त्या नरका दुखून घेवन कोण त्राण रक्षण करता ताकाच पुत्र म्हणून सांगता जाले अशें आसतना ते एक पुत्र म्हणून सांगिल्ले ते संतान त्या संतान दुखूनच आमकां रक्षण जावता जालें तशें आसतना संतानाची आमगेले परम धर्म जावन आसा म्हूण तांणी म्हणटाची तशीच केन्नाय कशी म्हणून सांगल्यार एक घरकडे चरणान जन्म आयले म्हणून जाल्यार
ಪೌತ್ರಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಾದೇವ ಮುಚ್ಚತೆ ಚ ರಣತ್ರಯಾತ್ ಮುಣಸಂಗುನ್ ಏಕ ನತ್ವಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಚಿ ತಿನ್ನೀರಣದ ಕೊಂಗ್ಯನು ಮುಕ್ತದಲ್ಲ ಮಣಕೇಚಿ ಮುಕ್ತದಾಯನಾಚಿ ಕಷ್ಟಸ್ ಜಲರೀಚಿ ಮುಕ್ತದಲ್ಲ ಮಣಕೇಚಿ ಮಣ ತಿತ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ ಮಣು ಮಣ್ತನ ಗರ್ಕಡೆ ಚರಡಂಜನ ಮಾಯಿಲರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಸ್ ಪಳಯ ಮಣ್ತನ ತಸಲ್ ಪೂರ ಏಕ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರದ ಅವನಿಗೆವನು ತೇ ಊರ್ಧ್ವಗತಿಯಿಂದ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ ಅಂತ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಮಲ್ಗಡೆ ಅಂಕನಿ ಬರ ಸಂತೋಷದತ್ಗೆ ಆಸ್ಫೋಟಯಂತಿ ಪಿತರಹ ಪ್ರಣತ್ಯಂತಿ ಪಿತಾಮಹಾಹ ಮನು ಮಣ್ತದಿ ತೈ ಹಂಗ ಚರಡಂಜನ ಮಾಯಿಲಿ ಕೂಡಲೇ ಭೂಲೋಕ ಅಂತೂ ತೈ ಆಸ್ಫೋಟಯಂತಿ ಪಿತರಹ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಅವನಿಗೆವನು ಶಬ್ದಗೊರ್ಚ ಆರಂಭ ಕರ್ತಾಗೆ ಸಂತೋಷನ್ आमके एक हांगा खंचे आम्ही अशी एक सामान्य संख्या जाल्यारी आम्ही खंयचे एक इलेक्शन राबलेची तांत आम्ही विंदल्लीची विंदल तेन्ना सर्व जन भारी एक संतोष आरी पटाक मारचे की नगार मारचे की तसले पुरा करता की कशी की तशीची हांगा चरडू जन्म आयले म्हणले ಕೂಡಲೇ थंय आस्फोटयंती भितरः प्रणत्यंती पितामहाः त्या चरडाले एक ऊर्ध्वदान असेल तसल त्यांनी पुरा पितामहाः नृत्यंतिके भारी एक संतोष ನಂಚೆ ಆರಂಭ करता कलेक म्हणारी आमगेले एक संतती हंगाक नाशदायिनी आमगेले संतान उद्धार करचेಗೋಸ್ಕರ एक चरडू अंगेवन पावल नवे आणि आमगेले संततीक खंयचे रीती रे उणे पडना म्हणून सांगून घेवन त्यांनी संतोष पावताके एक संतती दवका जाल्यार समेत मालगडेला आशीर्वाद दवका नवे कसलेक म्हणारी घरकडे आमी कितले यज्ञ करू पुरोची यज्ञ केल्यार समेत वंश अभिवृद्धी दवका गोत्र अभिवृद्धी दवका म्हणून आशीर्वाद करचे बटना मन केदना एक घरकडे श्राद्ध कर्म केलं त्यांना मात्र श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम म्हणून म्हणताना असल पूरा भारी एक विशेष दावन असेल तसले एक संप्रदाय आमगेले मालगडे आमकां अनुग्रह केला म्हणताना श्राद्ध इत्यादी पुरा केलं त्यांना कसन पुण्याफल मिळतं पळया म्हणताना असल हे पितृपक्ष जाल्यारीची त्या हक्का विशेष दावन घेऊन सांगिलस म्हणताना असले एक संतती निमित्ती एक सत्संतानದಲ್ಲಿ म्हणून जाल्यारी एक समस्त पितृवर्गांक संतोष दत्तगई अशी असताना त्यांनी म्हणतं असायची पितृवर्ग म्हणतं असायची की जरत्कारो लगी संतती म्हणून सांगेल झाले उत्कृष्ट दानशील धर्म म्हणून ब्रह्मदेवाला एक उत्तर अशी असताना आम्ही हंगा सर्व कृश दावन घेऊन अधोमुख दावन घेऊन असताची आमकां कसनेची कळतं ना आमकां तू कोण म्हणून कळतं ना जलरीची कसने म्हणून सांगल्यारी तुम्ही कशी म्हणून सांगल्यारी तिन्ही लोका भितर विख्यात दानशील झाले पोरुष तुमगेला अश्य पोर अथवा तुमगेले की एक सौभाग्यवंत दानशील गुण आम्ही पळयले आम्ही अधोमुख दावन घेऊन आमच्या संदर्भाचेरी तू समेत कसनी मना भितर एक चिंतन घेतलं तुमी तुमकां आमी कशा उद्धार करका म्हणून सांगून घेवन निमगेले त्यांची आमगेले अत्यंत व्हड सौभाग्य अशी सांगून घेवन तागे लागी म्हणटाच की अशें आसतना तांणी तांगेलेची परिचय सांगचे आरंभ करता की पितृवर्ग आम्ही एक अत्यंत कठोर दावन घेवन एक तपस्स करतसले यायावर म्हणून सांगून तसले एक महर्षी आम्ही आमगेले वंश परंपरेंतू क्षय दावन घेवन आशिल्ल देखून घेवन आम्ही हे पुण्यलोका देखून घेवन भ्रष्ट दावन घेवन हे परिस्थिती येवन घेवन पावलाची आम्ही कसन घोर तपस्स केले तपस्सू नश्ट जाल्ले आमगेले एक संतती आसल्यार समेत आमकां उपयोग नाशी जाल्ले कसलेक म्हणून सांगल्यारी आम्ही एक हांगा लांबून आसात नवे त्या खंयचे निमित्ती म्हणून सांगल्यार आमगेले संतती निमित्तीची म्हणून म्हणटाची कसले का म्हळ्यारी आमकां एक संतती दिला देवान आमगेले कुटुंबांतू त्या संतती कसन करतस म्हणारी मुखार सून कसन कोरका असेल त्या करनाशी केवळ तपस्स मात्र करतस ते एक कसने म्हणून सांगल्यार ते संतती नावाची जरत्कारू म्हणून सांगून घेवन म्हण ते पितृवर्ग जरत्कारू लग्गीची म्हणतसाची ते संतती नाव जरत्कारू म्हणून सांगून घेवन तो वेदांगाच पारंगत दावन विद्वांस दावन तगेले मनस्सु इंद्रिय पूर निग्रह पूरा कोण घेवन संयमद कोण घेवन आसून घेवन तो महात्मा दावन घेवन उत्तम दावन घेवन व्रताचे पालक दावन पालन करता असतो तपस्वी दावन अशी तपस्स केल्ले एक निमित्त दावन अशें बरो हांव ताका विंगड कसने लोभ ना अशें बरो केवळ तपस्स म्हणून सांगले एक लोभ तागेले भितर हांव तपस्स करता तपस्स कोण घेवन हांव उद्धार दत्ता म्हणून एक ते तपस्स वेर एक लोभ दवन घेतला ते लोभा दुखून घेवन तो आसून घेवन आस देखून घेवन आम्ही हे एक परिस्थिती येवन घेवन पाविल आसताची आमकां उद्धार करता जाल्यार ताका एक बायल आसका अथवा बायल आस म्हण जाल्यार ताका एक चेडूं जावका अथवा ताका एक बंधुवर्ग इत्यादी पुरो आसका कोणेच तागेले नाची तो एकडो जावन घेवन आसून घेवन सर्व आमकां हे परिस्थिती काण घाला ताणें तशीच आमी हे कंदकांतू अनाथ जावन घेवन हे वीरणस्तंभांतू आसका म्हूण जाल्यार समेत तोची कारण जावन आसता तशी तुगे लागी आमी निमगून घेता कसन म्हळ्यार तो जरत्कारो नामक जावन आसलो तो एकलो आमगेलेची वंशाज एकलो आसता तुम्ही सद्दूचे जमकल तेदनाक पक्कने मेळ्ळी म्हणून जाल्यार ताका सांगाची आमी असल परिस्थिती भितर आसताची
ಕೇವಲ आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿತ್ತೆ ರೀಚಿ आमगेले एक दुर्गती जावचे एक कारण दत्ता आम्ही नरक भितर पुढचे बरोची तष्ट करून घेऊन आमके एक उद्धार कर म्हणून सांगून तगेले सांग म्हणून सांगून घेऊन तगेलग्गी म्हणताच की पितरस्ते वलंबंते गर्ते दीना अधोमुखाः साधुदारान कुरुष्वेती प्रजामुत्पादयेति च ताने म्हणताच की पिंगड कसने कोरका म्हणना ताणे ताणे केवल एक वर्डिक कोण घेतला पोरो वर्डिक कोण घेऊन तक्की एक संतती झाला पोरो ताजी मुखांतर आमगे उद्धार जावचे कारण दत्ता त्या एक विचार तुम्ही सांगाची म्हणून सांगून घेऊन म्हणताच की म्हणताना त्यांनी म्हणताच की तू मत पडेत असेल तसले एक ते वीरण स्तंभ म्हणून सांगेल तसले कसने नाही ते विंगड आम्ही ते धकेल कसने म्हणरी एक आमगेल ते कुलाचे एक आश्रय दावन असेल तसले एक विचार धकेल तसले एक वीरण स्तंभ म्हणून सांगणारी केवल एक आश्रय के कुल कुटुंब के तंतु बित्तेरी सर्व ते एक तंतु पुरा असेल तसले अनेक दार इत्यादी पुरा असेल तक्क आश्रयाक ते कुटुंबाचे आश्रय कंचे म्हणून सांगणारी तंगेल संतती के ಇದೆ तशीची थंय एक संतती म्हणून सांगेल तसले थंय एक रप्ता मध्यांत स्टॉप जाता ते कोण घेवन मध्यांत ते एक संतती रप्चर आस तशें कोण घेवन ते केवल एक तंतूक आश्रय दावन घेवन आस तशीची ते बिलांत असेल तसले एक विंदूर आस ते विंदूर कसं म्हणून सांगणारी कालस्वरूप कशी म्हणताना ते जरत्कार म्हणून सांगेल तसले प्रति दिवस तपस्स करतस तपस्स करताची तगेले दिवस म्हणून सांगेल दावन घेऊन तगेले आयुष्य क्षीण दत्तस म्हणतो वृद्ध दत्तस ते कोण घेऊन ताणे कसनी एक ते एक तपस्स करून घेऊन तगेले जीवन व्यर्थ कोण घेतले त्यांची ते कालन रूपारी एक बिंद्रा रूपारी ते काल थय्य घेऊन पविलस म्हणताना असल पूरा दृष्टांत तांकां सांगून घेऊन तदनंतर ते खंयचे समयाचेर तुमकां जरत्कार मेळ्ळे म्हणून जाल्यारी ते तुमी सांगका ते जरत्कारूक एक पटी येवन घेवन आमकां उद्धार करूं सांगका म्हूण सांगून घेवन तांणी विनम्र जावन घेवन निमगून घेताच की तशें आसतना एतत् श्रुत्वा जरत्कारुः भृशं शोकपरायणः उवाच तान् पितॄन् दुःखात् बाष्प संदिग्धया गिरा असले जरत्कारू लग्गीची तंगेले पितृबरगान म्हणले आमकां उद्धार कर यशेश दल्ला म्हूण सांगून घेवन तंगेलेच वंशाचे एक कुडी लग्गी ते खंयचे एक मनीस चुकला पळय तंगे लग्गी आपोवन घेवन म्हणला म्हणताना ते जरत्कार कसन करता म्हणरी तक भारी मन भित्तेरी दुःख येवचे कारण मदतके तशीची शोकपरायण इतले काळ हांव केवल तपस्सु कोण घेवन हांव मिगेले उद्धार मिगेले आत्मोद्धार खातीर लोभी जावन घेवन मिगेले जीवन हांव व्यर्थ कोण घेतले केन्ना हांव पितृवर्गांक तरी तांगे रुडगास करका आसले तांकां कशें उद्धार करचें म्हण लेक्का आसले ते कसने लेक्का नाची मिगेले जीवन हांव व्यर्थ कोण घेतले म्हूण सांगून मना भित्तेरीची शोकपरायण शोक दत्तगे ताका तशें आसतना तांगे लागीं उल्लोचेक आरंभ करतगे कसने म्हूण सांगल्यारी हांवाची तुमी म्हणटा आशिल्लो तसलो पापिश्ट जावन आशिल्लो तसले जरत्कारू हांवच तशें आसतना अकृतात्म जावन आशिल्लो तसले कसन करून की हांव तें केल्लें तपस्सु करून कोरका जाल्यार आमगेले वर्लल विचार सोडून घेवन तपस्स न्हय नवे आमगेले आत्मोद्धारा खातीर दवका वय जाल्यार आमगेले एक मालगडे तांणी उद्धार जावन घेवन तांगेले स्थानांतू तांणी आसल्यार मात्र आमगेले एक बरेपणा कारण ते सोडून घेवन तांकां सोडून घेवन हांव मिगेलेची केवल आत्मोद्धार करून घेवन भारी हांव चुकी करून घेतले तशें करून घेवन मिगेले एक कसनगी एक मना भितर एक दुःख आसा तुमगेले सांगता आसा तशें करून घेवन केन्नाकय मिगेले एक कसन चूक आसा तुमी क्षमापण करका तशीच मिगेले मना भितर आशिल्लें तसलें ते एक तपस्स मात्र करका म्हण आशिल्लें जाल्यार विचार हांव आयज दुस्त करून घेवन हांव काण सोडलें आनी म्हाका ते विचार नाका आनी हांव केन्नाकय वर्डीक जायना म्हूण सांगून घेवन निश्चय केलेले जाल्यार हे अवस्थेर तुमकां पळयतना वर्डीक जावका म्हूण दिसता जरत्कारूक प्राय जाल्ला हे संदर्भाचेर मालगडे पळोवन घेवन तशी तागेले मना भितर दिसता अशें आसतना हांव आनी मुखार कसन म्हळ्यार तुमगेले कसन मनोरथ आसा ते पूर्ण करचेक प्रयत्न करता म्हूण सांगून घेवन तांकां वाक्य दिता तशीची तो एक ताका एक शरत दवरता केन्ना शरत्तुಗಳು ಅನ್ವಯ म्हूण म्हणटा आमी खंयचे एक धारावाही भितर अथवा जायराती भितर पळयता ती म्हणटना हांव हॉलिडेक जावचें तयार आसा जाल्यार ह्याक एक शरत आसता कसने म्हूण सांगल्यार हांव हॉलिडेक जावचें म्हूण जाल्यार केवल मिगेले नांवाचे अनेक कन्ये मेळका तेन्ना मात्र हांव हॉलिडेक जावचें तशीची हांव एक विवाह जावचें म्हूण जाल्यार अनेक एक शरत आसा कसने म्हूण सांगल्यार हांव हॉलिडेक जाले नंतर तिक्क पळोवन घेवता तसले एक हार भार आनी पुरा आमी संसार भरण म्हणून म्हणटा ती तिक्क पळोवन घेवता तसले जबाबदार कोण आसा हांव पळोवन घेना हॉलिडेक जाता जाल्यार हांव तिक्क पळोवन घेना म्हूण सांगून घेवन एक शरत दवरता तशीची अशी आसा म्हूण जाल्यार मात्र हांव विवाह जाता ना म्हूण जाल्यार नाका म्हाका विवाह
म्हूण सांगून घेवन म्हणटा असले मिकेले एक निश्चय म्हूण सांगून घेवन भायर सोन घेता. तशें आसतना तत्र जोत्पत्स्यते जंतुः भवतां तरणाय वै शश्वताश्चाश्चैव तिष्ठन्तु पितरो मम. अशें आसतना जरत्कार कसन करता म्हळ्यार सोदूचे आरंभ करता. आनी मुखार तेगेले कसन म्हळ्यार केन्नाय तपस्स म्हूण सांगून घेवन तेगेले जिवन तो करता आशिल्लो आनी मुखार कन करता म्हळ्यार आनी म्हाका व्हडीक जावचे कन्या जावका म्हूण सांगून घेवन भायर सोन घेवन वता. तंतूय ताणें शरत कसन घाला मिगेले नांव दवका म्हूण सांगून घेवन म्हणटा जरत्कारो नामकाचे कोण आसता म्हूण सांगून घेवन सगळेची भूंय भोवून घेवन आरंभ करता. सोदिल्यार समेत अत्यंत खिन्न दत्तगे अरण्य वचून घेवन पळयता खंय पळयल्यार समेत जरत्कारो म्हूण सांगून घेवन एक स्त्री ना. अशें आसतना उवाच कन्यां याचामी तिसरो वाच शनेरिमाह म्हणटना अशी बडी तो वचून घेवन म्हणटकी एक रान्ना वचून घेवन आनी हांव कसं न्ही म्हूण सांगल्यार हांव तिन्नी बडी म्हणचे म्हाका आनी हें खंयचेच हांव सोदूचें कसन आसा म्हाका कन्या जावका कन्या जावका कन्या जावका म्हूण सांगून घेवन व्हडलीक जावचे घोस्कर तीन बडी सांगून सोडतकी जलरीची थंय कसन केल्यारीची ताका दिसतना यानी भूतानि सन्ति स्थावराणि चराणि च अंतर्हितानि वायानि तानि शृण्वन्तु मे वचः. अशें आसतना हांव म्हणचे आरंभ करतकी सर्व पितृवर्ग पर आमगेले संकश्टांत आसाजी दुख्खा भितर पडलीची. अशें आसतना म्हाका विवाह जावका म्हूण सांगता आसाजी जलरीची कसनेची म्हाका कोणें मेळता नाची. अशें आसतना त्या वेळार जरत्कारुले विशयान नागगणांक कळतके नागगणांक आनी परत कोण घेवन अशी एकलो विवाह जावका म्हूण सांगून घेवन सोदिदास जरत्कार म्हूण सांगून घेवन आमगेले भयणील नाम त्या नामाचे एक ऋषिवरेण्य सोदिदास थंय तशें करून घेवन आमी सोदुया म्हूण सांगून घेवन वनाक भायर सोन घेवन वताचकी. तशें आसतना तांगे लागीं म्हणटकी हांव केवल भिक्षा दुखून मात्र हांव कन्या स्विकार करता म्हूण ताणें एक निश्चय केल्ली की. तशें आसतना त्या वेळार तांणी वचून घेवन म्हणटा की वचून घेवन मिगेले भयणी आसा भयणी आसून घेवन वासुकी सर्पराजाल भयणी ती म्हणटना आमगेले भयणीक तुमी एक व्हडलीक जावन घेवन अनुग्रह करका म्हूण इतले ताका प्राय जाल्यार समेत तो अपास तांगेले म्हणटकी तुमगेले भयणी माई जाल्यार तिगेलें नांव कसं म्हूण निमगीत की तशीच कसं म्हूण सांगल्यार तांणी म्हणटाच की मिगेले भयणीलें नांव कसं म्हळ्यार जरत्कार म्हूण हां जायत आमगेले एक पॉयंट ते क्लियर जालें. आतां अनेक कसं म्हूण सांगल्यार मिगेले शरत्तू हांव हळडीक जावचें तयार जावन आसा जरी मुखार सुनू ते हळडीक जाले नंतर तांकां पळोवन घेवता तसली जबाबदारी म्हाका ना म्हूण सांगून घेवन म्हणला ताका ओप्पीक आसचो तुमगेले म्हूण जायत ओप्पीक आस आमीच तिका चांग रितीर पळोवन घेता दी तूं कसं ते येच्चन काडचें नाका म्हूण. थंय वासुकी नागराजाक आनी सर्पगणाक संदला म्हळ्यार हांगेले व्हडलीक जाल्यार मात्र सर्पकुल वरचेक आरंभ जाता रक्षण जाता सर्पकुल. खंय मनी हांव व्हडलीक जायना म्हूण जाल्यार हक्कसन जाता म्हूण सांगल्यार सर्पकुलाची नाश जावता जाल्यार एक संदर्भ जाता. अशी तांणी तांगेले त्या आशेंत आसता ती हो हागेले शरत सांगता दायित्व म्हूण ओपता ती तशीच तो अनेक शरत थंय म्हणटगे कसं म्हूण सांगल्यार म्हाका अनुगुण जावन घेवन मिगेले विचाराक अनुगुण जावन घेवन तीण केन्ना चोलका मगेले विचाराक अनुगुण जावन घेवन तीण चलली म्हूण जाल्यार त्या दिवसाकच हांव तिका सोडून घेवन भायर सोडून घेवन रान्ना वता म्हूण सांगून म्हणटगे जायत कांय तोंदर ना एक पाटी व्हडलीक जाला पुरो म्हूण सांगून घेवन तांणी तशी दायत म्हूण सांगून घेवन तांणी म्हणटाच की. तशें आसतना केन्नाकय त्या एक विचारान शरत्ताक अनुगुण जावन घेवन आसून घेवन तांणी म्हणटाच की जरत्कार मुनी आपोवन घेवन वताच की. आपोवन घेवन तांगेले वासुकीले एक भवनाक वचून घेवन पावन घेवन थंय विधिपूर्वक जावन घेवन सर्व मंत्र उच्चारण करताची सर्व रितीर सर्व जन पुरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन थंय पत्नी जावन घेवन पाणिग्रहण करचेक ताका कारण दत्ता म्हूण सांगून थंयची ताका वास्तव्याक सर्व व्यवस्था करता गे व्यवस्था करून घेवन सर्व भारी संतोषारी जीवन आनी पुरा चलता आसा. तशी जी पाणिग्रहण जाली तशीची जरत्कार पुनः ताका बायलेक म्हणटकी जरत्कारूक कसं म्हूण सांगल्यार अशेशी शरत पुरा गान घेवन हांव व्हडलीक जालोलो तशें करून घेवन हे शरत्ताक बद्ध जावन घेवन तूं वचका खंयचेय संदर्भ जाल्यार रिची मनान अशें पुरो देहान अशें पुरो त्या शरत्ताक तुवें विभिन्न जावन घेवन तुवें विरोध जावन घेवन चलचें नज्ज म्हूण सांगून घेवन म्हणटाच की. तशें आसतना एतत् ग्रहाण वचनम मया यस् समुदीरितम हांव कसन एक मना भितर संकल्प केला ते पुरा तुवें पूर्ण करता म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार थंय सांगतकय तो सांगेल तेन्ना ती भारी एक मना भितर बेजार जातके दिक्का असल पूर आयकून घेवन म्हणटना हांव वासुकी सर्पराजाले भयणी म्हणटना हांव हांगा व्हडलीक जावन घेवन आयलें
ಐಲ್ ತೆದ್ನ ಮಿಗೆಲ ಬಮ್ನಾಲೇಕ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಸನಸ್ಸ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರಿ ಕಸನೆ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರಿ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಹಂತು ಕೊನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮುಖದ ಔಚನಜ್ಜ ಮುಣ ಮಳ್ಳ ತಂತದ ಕೊನ್ಗೆ ಅವನು ಮನಾನ್ ಸಮೇತ ವಿಮುಖದಲ್ಲರ ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಅನ್ನ ಬಾಯಸ್ಸನ್ನು ಒತ್ತ ಮುಣ ಮಳ್ಳ ಅಷ್ಟಸ್ತನ ಭಾರೀ ರೀತಿಯ ಏಕ ಜಾಗೃತಿಯರ ಜೀವನ ಕೊರಕ ಅಷ್ಟಸ್ತನ ತೀ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಅವನು ಮಳರಿ ತಥೈವ ಸಾಚ ವರ್ತಾರಂ ದುಃಖಶೀಲಂ ಉಪಾಚರತ ಉಪಾಯೇ ಶ್ವೇತಕಾಕೀಯೈ ಪ್ರಿಯಕಾಮ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಂತ ಏಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಶ್ವೇತಕಾಕೀಯೈ ಮಳರಿ ತಿನ್ ಉಪಾಯ ಮುಖಾಂತರದ ಅವನಿಗೆವನು ಶ್ವೇತಕಾಕೀಯ ಮಣಕೆ ಚಸುನ್ಗೆವನು ತಿಗಲ್ ಬಮ್ನಲ್ ತಿನ್ ಸೇವ್ ಕೆಲ್ಕೆ ಕಸಂತೆ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಶ್ವೇತಕಾಕೀಯ ಮಣಲಕ್ಕ ತೀನಿ ಏಕ ಪ್ರಾಣಿಚೆ ಸಂಗ್ತದಿ ಕಸನೆ ಮುಣ ಸರಿ ಶ್ವಾ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಶ್ವೇತ ಅಂತಲೇ ಶ್ವ ಅನಿ ಏತ ಅನಿ ಕಾಕ ಮುಣ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಶ್ವಾ ಮಣ ಸಂಗಿಲಕ್ಕ ಸೂಣೆ ಮುಣರ್ತು ತಶೀಜಿ ಏತ ಮಣಲಕ್ಕ ಹರಿಣ ಮಣದಿ ಚಿತ್ತಲ ಮುಣರ್ತು ತಶೀಜಿ ಕಾಕ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಕಾಯಿಳೋ ಮುಣು ಮಣತನ ತಂಗನ ಮಣ ಕೇಜಿ ತೀಣೆ ಸೇವ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮುಣು ಕಸಲೇಕ ಮುಣ ಸಂಗರಿ ಸುಣೆ ಮಣ ಕೇಜಿ ತೀಣೆ ಏಕ ಹೇಕೆಲ್ಲೆ ಏಕ ನಿದರ್ಶನ ದಿತ್ತ ಪಳೆಯ ಕಶಿ ಮಣರಿ ಏಕ ಸೂಣೆ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರಿ ಆಮ್ಕ ಪಳೋಚೇಕ ಏಕ ಸೂಣಿ ವೈ ದರಿ ತಂತು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಸಲ ಗೂಣ ಕಸನೆ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರಿ ತಂತು ಮಣ್ತದಿ ಏಕ ಶ್ಲೋಕಾಂತ ಮಣ್ತದಿ ಅಲ್ಪಾಹಾರೋ ಬಖುವಾಶಿ ಅಲ್ಪಸಂತುಷ್ಟ ಮುಣ ಸಂಗುನು ಸುಣೆಂತ ಸಿಲ್ದ ಸಲ ಸ ಗೂಣಿಕೆ ಕಸನೆ ಮುಣ ಸಂಗ್ಲರಿ ಶ್ವ ಏಕ ತಕ್ಕ ದೌಕಕ್ಕೆ ಬಹುವಾಶಿ ಭಾರೀ ಆಶೆಗೆ ತಕ್ಕ ತ್ಯಾ ದೌಕ ಏ ದೌಕ ಕೌಚೇಕ ಮುಣ ಜಲರಿ ಅಲ್ಪಸಂತುಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪದಿಲ್ಲರ ಪೂರ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಕ್ಕೆ ಸುಣೇಕ ಸುನಿದ್ರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತನ ಕೆತ್ನೆ ಪಳೆದರಿ ನಿದ್ದಲ ಮಣಕೆ ಚಸ್ತದೆ ಜಲರಿ ದೂರದ ಅವನಿಗೆ ಏಕ ಶಬ್ದದಲ್ಲರಿ ತೆ ಸೂಣೆ ಜಾಗೃತದ ಅವನಿಗೆ ಅಸ್ತ ಸುನಿದ್ರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತನ ಪ್ರಭುಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಶೌರ್ಯಂಚ ತಕ್ಕ ಅಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಪ್ರಭುಭಕ್ತಿ ತಕ್ಕ ಕೋಣ ಏಕ ಪಾಲನ ಕರ್ತ ಕೋಣ ತಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ ಕರ್ತ ತಜ್ಜಿ ವೈರಿ ತ್ಯಾಗಲಿ ಯಜಮಾನ ವೈರಿ ತಕ್ಕ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಚಾಂಗ ಭಕ್ತಿಯಸ್ ಗೌರವಸ್ಕೆ ಶೌರ್ಯಂಚ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಶೌರ್ಯ ಕಂಚೇರಿ ತೀರ್ಥ ಏಕ ಘರ ಅಂತ ಪೊಸಿಲ್ ವೈ ಮುಂದರಿ ತ್ಯಾ ಘರಾಚೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದು ಕಂಚೇಚಿ ಏಕ ಕಂಚೆ ಏಕ ಚೋರಾನಶ್ಯ ಬರೋ ಅಥವಾ ಇತರೇ ಜನ ಕೊನೆಯವ್ ಚೆಕ್ತೆ ಸೋಣಕ್ಕೆ ಬೊಂಕೋನ್ಗೆ ಅವನು ಗರಾಂತ ಸಿಲ್ ಜನ ಅಂಕ ಜಗೋನ್ಗೆ ಎತ್ತಗೆ ಮಣ್ತನ ಅಸಲ್ತೆ ಸಗುಣ ಸುಣೆ ಮಿತ್ತೆ ರಸಗೆ ಮಣ್ತನ್ ಹೀ ಕಶಿ ಕರ್ತಾ ಮಳರಿ ತೇ ಸುಣೆ ಮಣಿಕೇಚಿ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಮಳರಿ ಸದಾ ಜಾಗರಣದ ಅವನಿಗೆ ಅವನಶ್ಯ ತಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀದೆತ್ತು ಅಶ್ಯ ಬರೋ ದರೀಚಿ ಜಾಗರಣದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮಿಗಲ್ ಬಮ್ಮನಾಕ ಹಾವು ಸೇವ್ ಕರ್ತಸ ಬಮ್ನಾಲ್ ಸೇವ್ ಕರ್ತಾನ ಕಂಚೇ ರೀತಿಯ ನಾವು ಚುಕ್ಚೆ ನಜ್ಜಮಣು ಜಾಗರೂಕದ ಅವನಿಗೆ ಸುಣೆ ಮಣಿಕೇಜಿ ಸೇವ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಶೀಜಿ ಹರಿಣ ಏತ ಮಳಲಕ್ಕ ಹರಿಣ ಮುಣಸಂಗುನರ್ತು ತೀ ಕಶಿ ಮುಣಸಂಗ್ಲರಿ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಕಶಿ ಮಳರಿ ಏಕ ಚಿತ್ತಲಸ್ತ ಭಾರಿ ಭಯಾನ ಅಶಿದೆ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಕಸಲೇಕ ಮಳರಿ ಮಕ್ಕ ಮರ್ತಲ ಮಕ್ಷದ ಕೊನ್ಗೆವನ ಅನೇಕ ಹಕ್ಕ ಏಕ ಪ್ರಾಣಿ ಎತ್ತಸ್ ದಿಸ್ತ ಅಥವಾ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೊನೆ ಎತ್ತಸ್ ತಂತದ ಕೊನ್ಗೆ ನಾವು ಕಶಿ ಪಾರದವಚೆ ಮುಣು ಕೆದ್ನಾಯಿತೆ ಅಲರ್ಟ್ ದವನ್ಗೆವನು ಕೆದ್ನಾಕೈತೆ ಅಸ್ತ ಭಯದ ಕೊನ್ಗೆವನ ಅಸ್ತ ತಶೀಜಿ ಕಾಕ ಕೈಳೆ ಮಣ ಕೇಜಿ ಕೈಳು ಕಶಿ ಮುಣಸನರಿ ಕೇವಲ ಸನ್ನಿಕೆಲ್ಲರ ಪೂರೋ ಕೈಳೆಕ್ತೆ ಕೋಣ ಸುಡ್ತ ಏಕ ದೂರದ ಕೊನ್ಗೆವನು ಏಕ ಕಣೆ ಏಕ ಸ್ಥಿತದವರ್ಲಾ ಮುಂದಲರಿ ವಾಯಸ ಬಲಿದವರ್ಲಾ ಮುಂದಲರಿ ತೆ ಕೈಲೇಕ ಕೋಣ್ಗೆವನು ತೆ ಎಕ್ಕಯ್ಯನ ಅನೇಕ ಜನ ಅಪ್ಪನ್ಗೆವನು ಇವನ್ಗೆವನ್ ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತ ಮಂತನ ಕೇವಲ ಸನ್ನೆದು ಕೊನ್ಗೆವನು ಏಕ ಬಾಮ್ ಕಂಚರಿ ತೀರ್ಮಳ್ಳ ತೆ ಕೊಳ್ತ ಸಲ ವಿಚಾರು ತಿ ಕೈಳೆದು ಕೊನ್ ಸಿಕ್ಲಿ ತಶೀಜಿ ಹರಿಣವತ್ ಏಕ ಕಂಚರಿ ತೀರ್ ಚಿತ್ತಲ ಭಯಾದ ಕುನ್ಗೆವನಸ್ತ ತಯಾರಿ ತೀರ್ತಿಂತೆ ಬಾಮ್ನ ಒಟ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ನಂತರ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಜಾಗೃತದವನಿಗೆ ಅನಸ್ಸನ್ಗೆವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದವನಿಗೆವನು ಕೆದ್ನಾಯಿ ಬಾಮ್ಮನು ಕಂಚರಿ ತೀರ್ ಸಂಗ್ತ ತಯಾರಿ ತೀರ್ ಜೀವನ ಕರ್ತಾಜಿ ತಿಗೆಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿಕೆ ತಶಸ್ತನ ತಸಲ್ತೆ ಜೀವನ ಕೋನ್ಗೆವನು ಏಕ್ಪಟಿ ಕಸಂದತ್ತ ಮಳರಿ ಏಕ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಏಕ ತಕ್ಕ ಆಯಾಸದಲ್ಲ ತೆನ್ನ ಜರತ್ಕಾರು ತೆ ಜರತ್ಕಾರು ತೆಗಲ ಬೈಲೆಲೆ ಪಯ್ಯರ ನಿದ್ದಲಲ್ಲಿ ತೆನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಸಲಹೆ ಸಮಯ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ವೇಳರಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತದಲ್ಲಿವೆ ತೆದ್ನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಕರಿ ಮುಣ್ ತಶಸ್ತನ ತಿಕ್ಕ ಕಸನ ಮಳರಿ ತಿಗಲ ಬಮ್ನಾಲ್ಕೋಗಿಂತ ವಿರುದ್ಧದ ಕೈನ ತೀಣೆ ತಾಣೆ ಏಕ ಧರ್ಮದ ಕೊನ್ಗೆವನು ಭ್ರಷ್ಟದ ಕೈನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಕರ್ನಿ ಮುಣ್ದಲರಿ ಧರ್ಮದ ಕೊನ್ಗೆವನು ಚೂಚಿದ ಪವಲ್ತೋ ತಶೀಚಿ ಜಗೇಲ್ ಮುಣ್ದಲರಿ ತಕ್ಕ ಕೋಪೆತ್ತ ಅಚಸ್ತನ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಶಸ್ತಂತಿ ಕನಗರ್ತಾ ಮಳರಿ ತ್ಯಾ ಮಳರಿ ಕಸಂದಲರಿದವೋ ಮಿಗಲ ಬಮ್ನಾಕ ಮಿಗಲೆ ಏಕ ಧರ್ಮದ ಕೊನ್ಗೆವನು ಚೂಚಿದವಚೇಕ ಹಾವು ಸೋಣ ಮುಣಸಂಗೊನ್ಗೆವನು ಬಾಯಸರ್ತಗೆ ಅನಿ ಥೈ ತಿಗಲ ಪಯ್ಯ ನಿದ್ದಲ್ದ ಸಲೆ ಏಕ ಬಮ್ನಾಕ ಜಗೇತ್ಕೈ ಉಟಯತ್ತುಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಕುರ್ಚೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲೇ ಮುಣ್ ತ್ಯಾವಳರಿ ತೆ ಜರತ್ಕಾರುಕ ತಿಗಲ ಬಮ್ನಾಕ ಭಾರಿ ಕೋಪೆತ್ತಗೈ ಕೋಪೆಂಗೆವನು ಮಣ್ತಗೈ ತೂ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಲಿ ವೇಳಾಕತೆ ಏಕ ಮುಣಕಾ ಮುಣ್ದಲರಿ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತನಾವೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದತ್ತ ಮುಣ್ ಸಂಗೊನ್ಗೆವನು ಮಕ್ಕು ತುಕ್ಕಶಿ ಜಾಗೇಲೆ ತುಕ ಪ್ರಥಮದವನಿಗೆವನು ಷರತ್ತುಗಲ್ಲ
मिगेले एक इच्छे विरुद्ध दावन नश्य ना म्हणून सांगून घेऊन म्हणताना असल संदर्भ चेरतो मिगेले इच्छे विरुद्ध दावन घेऊन चल्लेदुकोन घेऊन 5 दिवसाक हे क्षणदुकोन घेऊन हांव हंगदुकोन घेऊन भायसोन घेऊन हांव रान्ना वचकून वत्ता तेन्ना ती म्हणटा की हांव तुमगेले एक कसने तुमकां कोप हाडोक म्हण की अथवा तुमगेले एक कसने चूकी सोदिल्ली न्ही हांवें जलरीची तुमी अशी कोप्पू नाकाजी हांव तुमगेले धर्मच्युती जावचे नज्जे म्हूण सांगून घेवन संध्यावंदन करचेಗೋಸ್ಕರ सूर्य अस्त जाल्ला म्हूण सांगून घेवन तुमकां जागेल्ले म्हणटना तो म्हणटा की हांव प्रथम जावन घेवन कसने एक वचन घेतला तें वचन केन्नाकय सत्य त्या वचनात कोण घेवन हांव भ्रश्ट जायना तशें करून घेवन ह्या संदर्भाचेर हांव तुका सोडून घेवन भायर सरता म्हूण त्या संदर्भाचेर ती गर्भवती जावन घेवन आसता गे तशें आसतना ती म्हणटा की असल संदर्भाचेर म्हाका सोडून वता तसले एक संदर्भ न्ही आहे केन्नाय एक बायल गुरबीण जावन आसवे तांकां कसं म्हणटा म्हळ्यार विदेश गमनम त्यजेत म्हणून म्हणटा ती बामणाक एक नियम आसा बायलेक नियम आसा म्हणटना एक गर्भिणी पतिधर्म म्हणून सांगून आसता गर्भिणी धर्म म्हणून सांगून आसता आजीक जाल्यारीचे आमकां एक ते एक शास्त्र काण पडेल म्हणून जाल्यार आसता तूं पळोवचें मेळटा म्हणटना ती म्हणटा की तुमी म्हाका सोडून घेवन 1 दिवसा 2 दिवसा खातीर न्ही म्हाका त्याग करून घेवन ह्या संदर्भाचेर तुमी भायर सरून व्हरची सम न्ही म्हूण सांगून कितले सांगल्यार तो आयकना की तो म्हणटा की तूं कसनय यत्न काडचें नाका तुगेले एक पळोवन घेवता जाल्यार तुका रक्षण करता जाल्यार कर्तव्य कसनय म्हूण सांगून हॉल्टिके फुडेंच हांव मिगेले बाबाजी लागीं सांगला म्हळ्यार वासुकी सर्पराजाला सांगला कसनय आसा म्हूण जाल्यार तुमी पळोवन घेवका मिगेले भयणीक म्हूण जायता म्हूण सांगून घेवन ती ओपवता तशीच तिका सोडून दिवचे की मनान तूं एक भारी एक बेजार जाल्यारीची ती त्या संदर्भाचेर तांकां सोडून दिता गे सोडून दिवचे एक संदर्भाचेर तो म्हणटा की तुमी कसनय एक लेखचे नाका तुगेले गर्भा भितर आशिल्लो जाल्यार चेडू वर्धन दत्तस अस्त्वयं सुभगे गर्भस्तव वैश्वानरोपमः ऋषि परम धर्मात्मा वेद वेदांग पारगः तुगेले गर्भांत आशिल्लो जाल्यार चेडू खंयचे सामान्य चेडू न्ही ते गर्भस्थ वैश्वानरोपमः एक वैश्वानर म्हळ्यार अग्निविशेष अग्नीक सदृश जावन आशिल्लो जाल्यार कांतीयुक्त जावन आशिल्लो जाल्यार एक चेडू तुगेले गर्भा भितर वाडतस तशीच ऋषि परम धर्मात्मा तो कशी म्हणून जाल्यार ऋषी पूत केन्ना ऋषीची ऋषी परम धर्मात्मा केन्ना की धर्मात्मा जावन घेवन धर्मिष्ठ जावन आशिल्लो जाल्यार ते संतती वेद वेदांग पारगः मुखारसून चांग जावन आशिल्ले वेद वेदांगाचे निपुर अध्ययन करता तो केन्नाकय तो वेद निपुर सोडून घेवन आसना तसल ते एक चेडू तुगेले गर्भा भितर आसता तशें करून घेवन तूं कसनयच यत्न काडत नाका तसल ते चेडू तुगेले गर्भा भितर आसता मुखारसून तो जन्म येता म्हूण सांगून घेवन तुगेले कसनय एक पोशण करचें आसता तें सर्व पोशण तो तेगेले बाबाजी लागीं म्हळ्यार वासुकी सर्पराजा लागीं सोडून घेवन तो भायर सोडून घेवन वतके वचून घेवन तदनंतर ती पूर्णमासारी ते आस्तिक म्हूण सांगून घेवन त्या चेरडाक जन्माक येतगे तोच एक चेडू सर्पसत्र जावचे संदर्भाचेर त्या वेळार आस्तिकेनाभिरक्षिताः म्हणून आस्तिक जावन घेवन तो आसून घेवन त्या सर्पांक पुरा एक खंयचे खंयचे पुरा विषरहित जावन घेवन धर्मात्म जावन घेवन धर्मिष्ठ जावन आशिल्लो जाल्यार एक सर्प आसा त्या सर्पांक पुरा तो रक्षण दिता म्हूण सांगून घेवन हें कथाभागा भितर येता म्हणटना एक संततीचे एक वैशिश्ट्य कसने एक घरान तूं संतती जावका म्हूण खंयचे खातीर म्हणचे अथवा ते संतती जाल्यारीची सत्संतान म्हूण सांगून घेवन कसले आसका केन्नाय आमगेले पितृकार्य विमुख जावचे नज्ज असले एक सुंदर जावन घेवन आमकां एक अनुग्रह करता जाल्यार एक दृश्टांताची 5 दिवस आयकल जाल्यार जरत्कार ऋषीले दृश्टांत मुखांतर कळटा म्हणटना हें एक दृश्टांत येयलें कसलें म्हूण सांगल्यार जनमेजय राजान सर्पसत्र करलें तेन्ना खंयचे रितीर ते आस्तिक ऋषीन एक रब्बेल ते सर्पसत्र रब्बोवन सोडलें म्हूण सांगून घेवन दाखोवचेಗೋಸ್ಕರ दृश्टांत येयलें थंय समेत कद्रू आनी मिनताले एक कसनकी एक तांगेले भितर पंथ जालेले म्हणटना तान्य जाल्यारीची कसने म्हूण सांगल्यार त्या संदर्भाचेर कसन दत्ता म्हळ्यार एक शरत तुका दवरणे म्हूण आसता ती हांव तुगेलो दासी दत्ता सत्य जावन आस म्हूण जाल्यार म्हूण म्हणटना कद्रून केलें तसलें ते एक कपटा मुखांतर जावन घेवन ती विनता दासी जावन घेवन केन्नाके दावत तशें दत्ता थंय त्या विनताले पूत कोण म्हळ्यार वैनतेय गरुड ती तिगेले यांतू जन्म येता तो येवन घेवन तिगेले ते दासीत्व करून घेवन खंयचे रितीर तिका रक्षण करका म्हूण सांगून घेवन सर्व तो प्रयत्न करून घेवन अमृत समेत हाडची तशी करून घेवन अमृत मुखांतर जावन घेवन तिगेले दासी दुखून घेवन मुक्त जावचेक तो कारण दत्ता म्हणून हंतू कथाभागांत येता
म्हणताना महाभारत ಅಂತೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಕಥಾಭಾಗ ನಿಯಸ್ ಕಂಚೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮುಣಸಂಗನ್ನ ते कथाभाग एक ऐकल्यार समेत एक संदेश आमगेले भितर मेळटा म्हूण सांगून असले एक कथाभाग 5 दिवस आमी चिंतन केलेलें आसा म्हणटना हें चिंतन केल्लें जे परिपूर्ण जावन आशिल्लें तसलें ते देवाले अनुग्रहान ते सर्व पुण्या फल समस्त आमगेले समाजाक मेळटा तशी दवो तशीच आनी मुखार सुंदर रिची अनेक विचारांनी पर आमी हांतू महाभारत विशयान करचेस त्या दरीची निर्विघ्नार्थ तशी देवान अनुग्रह करका ते केलें तसलें ते एक महाभारताचे पारायणाचे समस्त पुण्या फल समग्र आमगेले एक समाजाक मेळटा तशी देवान अनुग्रह करका म्हूण सांगून देवाले प्रार्थना करताची उरलेल्यांत कसनेपुणी लोपदोश जावन तरी देवान गुरून क्षमापण अनुग्रह करका म्हणून प्रार्थना करताची हे 2 उत्तर हरिगुरू चरणांतू अर्पण करताची आयच्या कथा भागाक हंगाच विराम दितस यस्सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसरस्वभावः करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः. सर्व भगत भक्ताने भाग्यवनु कथाश्रवण प्रवचन ऐकोका म्हणून विनंती करतास. आता अजनंतर भरतनाट्य कार्यक्रम तदनंतर फाई अपास सहतನ साधताय महाभारत प्रवचन संजय 7 कालाक देवदत्त प्रभु तंगल ಬಳಗ भजन संध्या तर दिवस अपास प्रवचन 15 तारीखेक मुंबईचे पद्मनाभ तंगेल भजन संध्या विशेष जावन 19 तारीखेक काशी मठाधीश परम पूज्य श्रीमद संयमेन स्वाम्यांगेले 40 जन्म नक्षत्राचे दिवस त्या दिवस विशेष जावन आशिल्ले देवाल आराधना यज्ञ हवन तेजी संजय सभा कार्यक्रम घडचे आसा तेजे मेसेज व्हॉट्सअपार पुराय पेटयलेलो आसा. सर्व काशी मठाचे मंगळूर पेटे सर्व भजक वर्गदांतू भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जावंक म्हणून विनंती करतास. तशीच 22 तारीखेक बाल भजना सेवा स्वाम्याले देवालयाक 3 वर्सां 9 वर्सां आशिल्ले चेल्लो चेल्ली कोणीय चेडवांक तांगेले आवज वचून दिनकर कमती लागी येवन रिजिस्टर करका तांकां अनुग्रह प्रसादू ते दिवस मेळटा. विशेष जावन 25 तारीखेक बाल भोजन सेवा चेडवांक 3 to 9 वर्सां भितरचे चेल्लो चेल्ली जेवो तांकां विशेष जावन आशिल्ले बाल भोजना सेवा मठाचे कार्यक्रम अंतू सर्व चेडवाले आवज वचून तांगेले चेडवाल नांव दिवन दिनकर कमतीला रिजिस्टर करका म्हळ्यार कितले चेडू मेळटा तांकां एक अनुग्रह प्रसाद आसा वस्तू रुपारी तांकां त्या स्वाम्यार आसतना दिवचें आसा. तेजे खातीर विशेष जावन ते चेडवाले रिजिस्टर केल्यार वेवस्था दृश्टीर चांग जाता म्हळ्यार विशयांत आमी रिजिस्ट्रेशन करचें. सर्व जनान त्या चेडवाक घेवन येवन स्वाम्याले दिव्य जावन आशिल्ले आशिर्वाद अनुग्रह प्राप्त करून चेडवाक कृतार्थ करता म्हणून सांगता. आनी मुखार भरतनाट्य कार्यक्रम आसा ताजे MC येवन तांगेले डिटेल दिताचे म्हणून सांगून म्हगेले 2 उत्तर अपेक्षिता. धन्यवाद.
मेळणू सादर करता ती हो नृत्य समर्पणा म्हणलो कार्यक्रम. सक्कड कलाभिमानीक हांव कलाविदांगेल तर्फेन स्वागत सांगता. भरत मुनीन बरयिल्लें नाट्यशास्त्रांतू एक कृती रचना जवो देवाल भजन भाव राग ताळ मेळणू अभिव्यक्त करचेंची भरतनाट्य म्हणस. आयचे हे कार्यक्रमांतू प्रथम जावन विदुशी कुमारी वैष्णवी प्रभू तिगेल शिष्यांक घेवन श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर हांगेल रचना महागणपती कृती मुखांतर विघ्नहर्ता गणपतीक सर्व बाध निवारण कोरून दी म्हणून मागता. विदुशी कुमारी वैष्णवी प्रभू हांगेले किरुपरिचय. श्री विवेक प्रभू आनी श्रीमती शांतेरी प्रभू हांगेले सुपुत्री जावन आसा. सेकंड इयर BCom शिकतास. ही सुमार 15 वर्स देखून गुरु विदुशी श्रीमती गीता सरळाय आनी विदुशी रश्मी चिदानंद हांगे लागीं भरतनाट्य अभ्यास करतास. हांनी रमा वैद्यनाथन श्वेता प्रचंडे मात्र न्हय अनेक व्हड व्हड कलाविदांगेले कार्यागारांतू भाग घेतला. हांकां मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सीस अँड ट्रेनिंग हाचे 2015-16 स्कॉलरशिपय मेळ्ळा. हांनी साबार 150 पेशी चड वेदीर कार्यक्रम दिला. हांनी गुरुपूर आनी गंजीमठांतू नटनम नृत्य विद्यालय म्हणून नृत्य शिकोवचे क्लास सुरू केला. पुरंदरदासाले हलव भजन कवी कोची अनंत भट मामान कोंकणीक भाषांतर केला. तांतू केलव वैष्णवी प्रभून सुरमणी कुमारी महालक्ष्मी शणै हांगेलकरान म्हणून भरतनाट्य डान्स सॉंग्स म्हणून सीड केला. आतां तुमगेल मुखारी कुमारी वैष्णवी प्रभू आनी तांगेल शिष्यांगेले नृत्य. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा. महागणपतिं मनसा स्मरामि. महागणपतिं मनसा स्मरामि. महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिगणपतिं महादेवसुतो
स्वादिप्रियं मूषिकवागनमोदकप्रियं पापमगमरि सरि सरि सपमगमपा पापमगमरि सरि सरि सपमगमपा नरि सरि गमरि सरि सनि पम सनि पमगमरि पमगमरि गमरि रिरि स सानि पमरि स सानि पदा गणपतिं वसिष्ठ वामनि आदि मदा गणपति ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ಪಾಕ ಪೊಟ್ಟ ಬಂದುನ್ ಗೆತ್ತಿಲೆ, ವಿಂದ್ರಾಕ ವಾಹನ್ ಕೋರ್ನ್ ಗೆತ್ತಿಲೆ, ಚಾರಿ ವೇದ ಗೊತ್ತ ಶಿಲೆ, ಹೇ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಆಮ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರದಿ ಮೊಳು ಅರ್ತು ದಿವ್ಚೆ ಹರಿಕೇಶ ನೆಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರ್ ಹಂಗೆಲ್ ರಚನಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಂ ಸೇವೇಹಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊರು ಕೆತ್ತ ಕುಮಾರಿ ನಿಮಿಷಾ ಶೆಣೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಶೆಣೆ आणि श्रीमती सुमना शेणे हंगेल सुपुत्री ही कॅनरा हायस्कूल अंतू 9वा क्लास शिकतस. मंगळूराचे विदुषी श्रीमती विद्याश्री राधाकृष्ण हंगेल शिष्य जावन आशिल्ले. ही 9 वर्स तकुनू गाननृत्य अकॅडमींतू भरतनाट्य शिकतस. पैरीतले जाल्लेले प्रतिभा कारंजींतू प्रथम स्थान घेवन तालूक मट्टावरचे अवकाश घेतला. प्रति वर्स ಹೊಡ್ಡೊಡ್ಡ ಕಲಾಕಾರನ ಅಪ್ಪೊನ್ ಕೊರೋಚೆ विस्तरण म्हणलेले कार्यागारांतू भाग घेतस. हिणे मस्तीतले स्पर्धेंतू भाग घेतला आणि इनाम जिंकला. तंतु केलव इंटरनॅशनल लेवल ड्यान्स कॉम्पिटिशन अँड त्रिची आर्ट फेस्टिवल 2019 ओपन कॅटेगरी ग्रुप अंतू हांकां कॉन्सलेशन प्राइज मेळ्ळा. सरोज मधु कला उत्सव हांतू जूनियर कॅटेगरींतू फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. लास्या
वर्धना ट्रस्ट बँगलोर त्यांनी करचे केशवकल्प अवॉर्ड्स अंतू प्रथम स्थान घेतला. कर्नाटका सेकंडरी एज्युकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड हांनी करचे भरतनाट्य परीक्षेंतू ज्युनियर विभागांतू डिस्टिंक्शनार पास जाल्ल्या. आता सध्या सीनियर परीक्षे तयार करतस. हांव निमिषा शेणैक वेदिकेरी स्वागत करता. सिद्धिविनायकं सेवेऽहम् सिद्धिविनायकं सेवेऽहम् सिद्धिविनायकं सेवेऽहम् वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहम् वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहम् बुद्धिदेवी वरं भोगी कंकणकरम् बुद्धिदेवी वरं भोगी कंकणकरम् बुद्धिदेवी वरं भोगी कंकणकरम् बुद्धिदेवी वरं भोगी कंकणकरं शुद्धकळेबरं सोमकलाधरं शुद्धकळेबरं सोमकलाधरं शुद्धकळेबरं सोमकलाधरं मोदकहस्तं मोदकहस्तं मूषिकवाहनं मोदकहस्तं मूषिकवाहनं मुनिहृद्गेहं मोहनिधानं मुनिहृद्गेहं मोहनिधानं वेदसमूहं बोधप्रवाहम् वेदसमूहं बोधप्रवाहं श्रीधनिवासं श्रुतहरिकेशं
श्रीधनिवासं श्रुतहरिकेशं वेदसमूहं बोधप्रवाहं श्रीधनिवासं श्रुतहरिकेशं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಬಾಲಲೀಲಾ ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ರೂಪಾರಿ ರಚಯಿಲೆ ದಾಸವರೆಣ್ಯ पुरंदरदासाले एक रचना जगन्मोहनने कृष्ण आता तुमगेल मुखार प्रस्तुत करताची विदुषी कुमारी वैष्णवी प्रभू. कस्तूरी तिलकं ललाटपटले कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि जगन्मोहना है कृष्णा ता रे त रे त के न त क न क झम
झम झम किट तगत तरे तरे त किंग त कड क झम झम किट तगत तरे त किंग कड क झम तझम तकिट तगत तरे तरे त किंग तकणक झम तझम किट तगत तदणक झम तझम तदि तरि तकिंड तकणक झम तझम तारि तरि तकिंड तकणक झम तझम तदि तरि तकिंड तकणक झम तझम किट तगत तकिट झम ता तकुंध दिकिट तकणक धनु तक धिमि दई तकुंध दिकिट तक तक झम तकणम तकरुम तक धि तोम तकिट तकिट धिकिट थळंगुतुम किट तगदरि किट तुम तोम तकिट तकिट धिकिट थळंगुतुम किट तगदरि किट तुम तकिट धिकिट तुम किट नुम किट थळंगुतुम किट तगदरि किट तुम जगन्मोहना है कृष्णा जगन्मोहना है कृष्णा जग है राक्तलो जगन्मोहना है कृष्णा कृष्णा जग है राक्तलो जगन्मोहना है कृष्णा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जगन्मोहना है कृष्णा कुतणम तदि तारि तदि तकिण तत कुतणम तदि दई ततक झनु तत कुतणम तदि तारि तदि तकिण तत कुतणम तदि दई ततक झनु तत कुतणम तदि तारि तदि तकिण तत कुतणम तदि दई ततक झनु तत कुतणम तदि तारि तदि तकिण तत कुतणम तदि दई ततक झनु तत कुतणम तदि तारि तदि तकिण तत कुतणम तदि तारि तकिण तक कुत दिक कुत तक कुत दिक कुत तम कगद कगद कगदम तक कुत दिक कुत दिक तक कुत दिक तम कगद कगद कगदम तक कुत दिक कुत दिक तक कुत दिक तम तक दिक कुत कगदम जगन्मोहना है कृष्णा जगन्मोहना है कृष्णा जग है राक्तलो
लोकांतू तू चेडू जावनु तिनी लोकै तोंडांतू दाखयलो लोकांतू तू लोकांतू तू चेडू जावनु तिनी लोकै तोंडांतू दाखयलो लोकांतू तू चेडू जावनु तिनी लोकै तोंडांतू दाखयलो लोकांतू तू लोकांतू तू चेडू जावनु तिनी लोकै तोंडांतू दाखयलो गोरवांकराकच्यो तू गोवाळो जावनु गोरवांकराकच्यो तू गोवाळो जावनु हे सगवी कट तू खै शिकलो रंगा हे सगवी कट तू खै शिकलो रंगा जगन्मोहन हे कृष्णा वरबलान ते भस्मासुरान हराले मत्यारी हातू धरच्याक तरुणी रूपान त्या दैत्याक हरण केलेली विद्या खै शिकिलो रंगा केदनाय जालरी तुगेल गुणवर्णन इंद्रादिकांकै जायना केदनाय जालरी तुगेल गुणवर्णन इंद्रादिकांकै जायना मंदरधर श्री पुरंदर विठ्ठलाले मंदरधर श्री पुरंदर विठ्ठलाले मंदरधर श्री पुरंदर विठ्ठलाले मंदरधर श्री पुरंदर विठ्ठलाले एक एक खेळै खै शिकिलो रंगा एक एक खेळै खै शिकिलो रंगा जगन्मोहन हे कृष्णा जग हे राखतलो जगन्मोहन हे कृष्णा कृष्णा ಧನ್ಯವಾದ हें पदे कोच्ची अनंत भट मामान कोंकणीक भाषांतर केलेले कुमारी महालक्ष्मी शेणी हन्नी मिळले आत्ता कडलूರು ಶ್ರೀ सुब्रमण्यम हांगेले एक रचना जननी 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 तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करूक येता कुमारी मेधा कामत श्री योगेश कामत आनी श्रीमती माधवी कामत हांगेले द्वितीय पुत्री मेधा कामत गुरु विदुषी श्रीमती विद्याश्री बालकृष्ण हांगे लगी गाननृत्य अकाडेमीतू भरतनाट्य आपणाले 8 वर्सां तकून शिकता आसा हिणें भरतनाट्य ज्युनियर केला
आणि सिनियर परीक्षे तयार करतस. हिणे मस्तीतल्या स्पर्धेंतू कार्यगारांतू भाग घेतला आणि मस्त स्टेज परफॉर्मन्स दिला. आता तुमगेल मुखारी आपणाला भरतनाट्य प्रस्तुत करू येता कुमारी मेधा कामत. जगतारणी पूरणी नारणिये जननी 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 जगतारणी पूरणी नारणिये जननी 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 பாடி உந்தன் பாதம் பணிந்து வந்தேன் பார்வதியே பரமேஸ்வரியே கோடி கோடி துன்பம் ஓடி மறையுமே உன்னருள் பார்வையிலே பாடி பாடி உந்தன் பாதம் பணிந்து வந்தேன் பார்வதியே பரமேஸ்வரியே கோடி கோடி துன்பம் ஓடி மறையுமே உன்னருள் பார்வையிலே கடை கண் பாராயோ கருணை பொழிவாயோ கடை கண் பாராயோ கருணை பொழிவாயோ கடை கண்
ಜಗತಾರಣಿ ಪೂರಣಿ ನಾರಣಿಯೇ ಜನನಿ 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 ಜನನಿ. धन्यवाद. तुमकां चेडूवाले हें नाट्य पसंद आयलां म्हण जाल्यार री लायक कोन एक करताडन कोर येता चेडूवांक प्रोत्साह दिल्या म्हणके जाता चांग जावो जायना जावो चेडूवान कोडचें आयचे कालारी व्हडले विशय हें शिकचें. आतां नाट्याचे अधिपती जावन आशिल्ले देव नटराजू मात्र न्हय सक्कड देव अष्टदिक्पालकांक गुरूंक संगीतकारांक आनी प्रेक्षकांकय हातांत हुल्ल दवरून वंदन करचें हें नृत्य पुष्पांजली म्हणून घेता. विदुषी कुमारी वैष्णवी प्रभू तिगेल शिष्य कुमारी अलंकृता कुमारी पंचमी कुमारी निरीक्षा आनी कुमारी श्राव्या घेवन हें नृत्य प्रस्तुत करता. तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तझं तकजं तकिटजं तक तकिटजं तकिट तगदिगु तदिगिणदु तझं तकजं तकिटजं तक तकिटजं तकिट तगदिगु तदिगिणदु तरित दण 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 तजोणु जोणु जोणु तदिमिरि दिमि तकिट तक तरित दण 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 तजोणु जोणु जोणु तदिमिरि दिमि तकिट तक तरित दण दण तजोणु दगुंदरिगिड तक तरित दण दण तजोणु दगुंदरिगिड तक तदरितां तदण्डतां तजोणु तां तगदिगु करतगदरगदों तगदिगु करतगदरगदों तगदिगु करतगदरगदों तारित झं तझं तरि
ತರಿತ ತದಿಮಿತ ಗಿಟದ ಕತ ಕದ ತದಿಗೆಣದು ತದಿಮಿತ ಗಿಟದ ಕತ ಕದ ತದಿಗೆಣದು ತದಿಮಿತ ಗಿಟದ ಕದ ತದಿಗೆಣದು ತಾರಿತ ಜಂ ತಜಂ ತರಿತ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾಳಿಂದಿ ನೈನ್ತು ಪಳ್ಳೆಲ್ ಚೆಂಡು ಕಾಡುಕ ಜಾಯ್ನಾಶಿ ದೋಸ್ತಂದಿಲ್ಲಲೆ ದೂರ ಇಕ್ಕುನ ಅಯ್ಯಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ತಂತು ವಾಸಜಾವನಶಿಲೆ ಕಾಳಿಂಗಾಕ ಕಶಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ಮಳ್ಳೆಲ್ ವರ್ಣನ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಂದರದಾಸನ ಆಡಿದ ನವರಂಗ ಮಣು ರಾಗಮಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ हे नृत्य प्रस्तुत करता कुमारी निमिषा शೆಣೈ. ट्रिची आर्ट फेस्टिवल अंतू हक्क ग्रूप कैटेगरी कान्सोलेशन प्राइज मेळ्ळ. ಆಡಿದನೋರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ಆಡಿದನೋರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ತದ್ಧಿತ್ತ ಹತಜಂ ತರಿತಾಂ धित्ता हतजं तरितां ता हतजं तरितां तक्किटतक तरिकिटतुं तक्क धित्ता हतजं तरितां तक्किट तक्क धित्ता हतजं तरिधीं तक्किट ता हतजं तरितुं तक्किटतक तरिकिटतुं तद्धि ता हत तद्धित्ता हतजं तरिजं तरिकिटतक तक्क धी ता हत तकधि ता हत झम तटि झम तरिकिट तक तद्धि ता हत झम तटि तकणम तटि तटि घुम तटि तकधिम तटि तकझम तटिणम तटि गुम तटि धिम तटि झम नम गुम धिम तकधि ता हत झम तटि तकणम तटि तटि गुम तटि तकधिम तटि तकझम तटि नम तटि गुम तटि धिम तटि झम नम गुम धिम हतझम तटि धि ता हतझम तटि ता हतझम तटि ता धिं धि न तुम तत् तत् धिं गिन्न तुम तक धिं गिन्न तुम ता धि तत् धिं तरिकेट तुम तक धिं तरिकेट तुम कृत धिं तरिकेट तुम ता धि तुम तत् धिं तरिकेट तुम तक धिं तरिकेट तुम तक धिं तरिकेट तुम ಆಡಿದನೋರಂಗ ಆಡಿದನೋರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ಆಡಿದನೋರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ಆಡಿದನೋರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ಆಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಆಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತ್ತಲಿ ದಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತ್ತಲಿ
ಬೇಡುತ್ತಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದನೋ ರಂಗ. ಪಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತ್ತಲಿ ದಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತ್ತಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದನೋ ರಂಗ. ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ಬಾಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಹಳಹಳಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನಾಡೆ. ರೀಗ ನೀರಿಧಾರಿ ಪರನಿಗರಿ ರೀಗ ನೀರಿಧಾರಿ ಪರನಿಗರಿ ಗರಿಸ ನಿರಿಸ ನಿಸ ಪರನಿ ಸಗರಿ ಪರನಿ ಗರಿ ಗರಿಸ ನಿರಿಸ ನಿಸ ಪರನಿ ಸಗರಿ ಗರಿ ನಿಗ ನೀರಿ ಗರಿ ರೀಗ ಗರಿ ರಿಗ ನೀರಿ ಗರಿ ಸರಿಗ ಸರಿಗ ನಿಸ ಪದ ನಿಸ ಗರಿ ನಿಸ ಗರಿ ಸರಿಗ ಸರಿಗ ನಿಸ ಪದ ನಿಸ ಗರಿ ನಿಸ ಗರಿ ಸರಿಗರಿ ನಿಗಮಗರಿ ಗಮಗರಿ ಸರಿಗರಿ ಸರಿಗರಿ ಸರಿ ಸ ನಿರಿ ಸನಿ ಪದ ನಿಸ ನಿಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಪದ ನಿಸ ಸ ನಿರಿ ಸನಿ ಪದ ನಿಸ ನಿಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ನಿ ಸನಿ ದ ಪಮ ಗ ಸನಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪಮ ಗರಿ ಸ ಪಮ ಗರಿ ಸ ಪಮ ಗರಿ ಸ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಮ ಗ ನಿ ಸರಿ ಮ ಗ ನಿ ಸರಿ ಗ ನಿ ಸರಿ ಗ ನಿ ಸರಿ ಗ ಗ ಸನಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪರಿ ಸ ನಿ ದ ಪರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಗ ಗರಿ ಸನಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ. ಹಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಹಳಹಳಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನಾಡೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲ ಕೇಶಗಳಾಡೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲ ಕೇಶಗಳಾಡೆ. ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜೆ ಗಲು ಗಲುರೆನುತ ಉಡುಗೆಜೆ ಗಂಟೆಗಳಾಡೆ. ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭರದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೆಟ್ಟಿದನು ತಕಲಿಮಿತ ಕಯನುತ ಮೆಟ್ಟಿದನು ತಕಲಿಮಿತ ಕಯನುತ ಆಡಿದನು ರಂಗ. ಆಡಿದನು ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಹಣೆಯಲಿ ಓಂಕಾರ ಸ್ವरूप गणपतीले वर्णना प्रणवाकारमळ्ळेले नाट्यान करता ती कुमारी पंचमी, कुमारी अलंकृता, कुमारी वैष्णवी आणि कुमारी निरीक्षा.
ಪಾವನ ಚರಿತ ಪಂಚವದನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪಂಚವದನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪಂಚವದನ ಪಾಲನೇತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪಂಚವದನ ಪಾಲನೇತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ ಪ್ರಣವಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ನೀಡು ಪ್ರಣವಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ पाशाङ्कुशधर प्रणतार्थिहरन पादके नमना फणीन्द्रभूषित पाशाङ्कुशधर प्रणतार्थिहरन पादके नमना परि परि विधदरि पूजिप भक्तर परि परि विधदरि पूजिप भक्तर पापव परिहरिसि पालिसि कायो पापव परिहरिसि पालिसि कायो प्रणवकार सिद्धि विनायक पार्वती तनय सिद्धिय नीಡು प्रणवकार सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक धन्यवाद. बालकृष्णाक भयंकर लूटी एक घडी घरांत असताना लगे घरा वचून दूध लोणी चोरनो खाऊचपुरा यशोदेक चिंते विषयी ती कृष्णान भायर वचून कामणो वोलसुचाक हें पद म्हणटा. चारुकेशी रागारी आदी ताळारा सुचे पुरंदरदासांगेले हें रचना एल्याडी ओडी बंदे रंगय्य कोंकणीक भाषांतर केलेले कोची अनंत भटमामन आणि म्हणलेले कुमारी महालक्ष्मी शेणे हनी. आता प्रस्तुत करताची कुमारी वैष्णवी प्रभू आणि कुमारी अनघा भट.
ಐಲೋ ಮಿಗೆಲ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ ತೂ ಕೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮಿಗೆಲ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ. घरा भितरी तू खेळणतिले साई दूध साखर खाणतिले. घरा भितरी तू खेळणतिले साई दूध साखर खाणतिले. चढुवा लागे तू खेळणतिले मोगा बाल तू मी गेले डोळ्या मुखार खेळणतिले. चढुवा लागे तू खेळणतिले मोगा बाल तू मी गेले डोळ्या मुखार खेळणतिले. कೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ ತೂ ಕೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮಿಗೆಲ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ. आटधिकारी स्वदूनु देखलो ना कष्ट भोगलो तुका पळयलो ना. आटधिकारी स्वदूनु देखलो ना कष्ट भोगलो तुका पळयलो ना. कितले सांचे दया दिसली ना रंगा विठला तू मुखारी आयलो ना. कितले सांचे दया दिसली ना रंगा विठला तू मुखारी आयलो ना. कೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ ತೂ ಕೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮಿಗೆಲ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೈ ಕೇಳು ಐಲೋ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ ಮೊಗ ರಂಗಯ್ಯ. देवाल ही सृष्टींतू होड स्थान म्हणून ना. नीद भूक तानी सावकार जवो दुर्बळ जवो एक लेक तांतू कांय भेदभाव ना. श्रीहरी मात्र होडू म्हणलेले अर्थ दिवचे तल्लपಕ್ಕ अण्णमाचार्य याने अण्णमಯ್ಯ हंगेले ककृती ब्रह्म ओकटे परब्रह्म मोकटे. जानपद शैलीरी तुमगेल मुखार प्रस्तुत करता ती विदुषी कुमारी वैष्णवी प्रभू, कुमारी सत्यश्री भट, कुमारी अदिती भट, कुमारी पंचमी कामत, कुमारी अलंकृता कामत आणि कुमारी वैष्णवी प्रभू. कोळंदूर अनंतराज सुराय पै एम.बी. मल्ल्या नामदेव शणै उपेंद्र मल्लन रवींद्र मल्लन प्रकाश मल्लन जयकृष्ण पै रवींद्र सुराय शानबाग अनंत नायक संतोष नायक रमेश नायक गोविंदराय नायक
कार्तिक पूजेचे मुकुंद प्रभू रामकृष्ण बी नायक गणेश हनुमंत नायक नागराज नायक गणेश कामत जयेश कामत राधेश ब्रह्ममुकटे परब्रह्ममुकटे ब्रह्ममुकटे परब्रह्ममुकटे ब्रह्ममुकटे परब्रह्ममुकटे तंदनानाहि तंदनानापुरे तंदनानाहि तंदनानापुरे तंदनाना बळ तंदनाना बळ तंदनाना ब्रह्ममुकटे परब्रह्ममुकटे 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 तंदनानाहि तंदनानापुरे तंदनाना बळ तंदनाना बळ तंदनाना बळ तंदनाना కందువ గుహీనాధికములిందు లేదు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ కందువ గుహీనాధికములిందు లేదు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతు కులమింతానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతు కులమింతానొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా భళ తందనానా భళ తందనానా భళ తందనానా నిండార రాజుని బ్రింజుని త్రయునొకటే అంటనే బంటు నిద్ర నదియునొకటే నిండార రాజుని బ్రింజుని త్రయునొకటే అంటనే బంటు నిద్ర నదియునొకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే సరి భూమి ఒకటే సరి భూమి ఒకటే తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా భళ తందనానా భళ తందనానా భళ తందనానా कृष्णालय हलवलेलेंतू ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ आमकां सांगू साध्य हा तांगा कृष्णालय ಕೆಲವು ಲೀಲೆ ವರ್ಣರ್ ಕೊರು ಎತ್ತ ಕುಮಾರಿ ಮೇಧಾ ಕಾಮತ್ तत्तैयातै तत्तता
ಚಂದ್ರಮುಖದೋಳು ನಗುತ ಮನಕಾನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ನಂದ ಗೋಕುಲದಂಗಣದೊಳಗೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಣ್ಣೆ ಮೇಲುತಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖದೊಳು ನಗುತ ಮನಕಾನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ನಂದ ಗೋಕುಲದಂಗಣದೊಳಗೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲುತಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖದೊಳು ನಗುತ ಮನಕಾನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ನಂದ ಗೋಕುಲದಂಗಣದೊಳಗೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲುತಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖದೊಳು ನಗುತ ಮನಕಾನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ನಂದ ಗೋಕುಲದಂಗಣದೊಳಗೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲುತಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖದೊಳು ನಗುತ ಮನಕಾನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಆನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಆನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಆನಂದ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಕಳಂಗುತೋಂ ತದಿಂಗಿಣತೋಂ ತದ್ದಣ ತಂದಣ ತಜಣು ಜಣು ದಿಮಿ ತತ್ತೋಂ ತಣಕಿಣ ತದಿಮಿ ದಿಮಿ ಕಿಟ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಗಿರಿಯೆಡೆಯೊಳಗೆ ಹಸುರ ಮೇಸುವ ನೇವನದಿಂದಲಿ ಹಸುರ ಧೇನು ಕವತ್ಸಗಾದ್ಯರ ಹಸುವ ಹೀರಿದ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಗಿರಿಯೆಡೆಯೊಳಗೆ ಹಸುರ ಮೇಸುವ ನೇವನದಿಂದಲಿ ಹಸುರ ಧೇನು ಕವತ್ಸಗಾದ್ಯರ ಹಸುವ ಹೀರಿದ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಗಿರಿಯೆಡೆಯೊಳಗೆ ಹಸುರ ಮೇಸುವ ನೆವನದಿಂದಲಿ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಗಿರಿಯೆಡೆಯೊಳಗೆ ಹಸುರ ಮೇಸುವ ನೆವನದಿಂದಲಿ ಹಸುರ ಧೇನು ಕವತ್ಸಗಾದ್ಯರೆ 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 ಹಸುವ ಹೀರಿದ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಗಿರಿಯೆಡೆಯೊಳಗೆ ಹಸುರ ಮೇಸುವ ನೇವನದಿಂದಲಿ ಹಸುರ ಧೇನು ಕವತ್ಸಗಾದ್ಯರ ಹಸುವ ಹೀರಿದ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಸುವ ಹೀರಿದ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಸುವ ಹೀರಿದ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಸುವ ಹೀರಿದ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ತಳಂಗುತೋಂ ತಧಿಂಗ
ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ತಾಯಿ ಗದರಿಸೆ ಅಳುತ್ತ ಜಗವನು ಬಾಯೊಳಗೆ ತೋರಿದ ಮಹಿಷನೆ ತೋಯ ಜಾಂಬಕ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಾಯಾ ಮಹಿಮ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಾಯಿ ಗದರಿಸೆ ಅಳುತ್ತ ಜಗವನು ಬಾಯೊಳಗೆ ತೋರಿದ ಮಹಿಷನೆ ತೋಯ ಜಾಂಬಕ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಾಯಾ ಮಹಿಮ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಾಯಿ ಗದರಿಸೆ ಅಳುತ್ತ ಜಗವನು ತಾಯಿ ಗದರಿಸೆ ಅಳುತ್ತ ಜಗವನು ಬಾಯೊಳಗೆ ತೋರಿದ ಮಹಿಷನೆ ಬಾಯೊಳಗೆ ತೋರಿದ ಮಹಿಷನೆ ತೋಯ ಜಾಂಬಕ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಾಯಾ ಮಹಿಮ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಾಯಿ ಗದರಿಸೆ ಅಳುತ್ತ ಜಗವನು ಬಾಯೊಳಗೆ ತೋರಿದ ಮಹಿಷನೆ ತೋಯ ಜಾಂಬಕ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಾಯಾ ಮಹಿಮ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಯಾ ಮಹಿಮ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಯಾ ಮಹಿಮ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಯಾ ಮಹಿಮ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಳಂಗುತೋಂ ತದಿಂಗಿಣತೋಂ ತಗ್ಗಿಣ್ಣಂ ತಕುಂತರಿಕಿಟ ತಕ ತಗಿಣ್ಣಂ ತಕುಂತರಿಕಿಟ ತಕ ದಿಂಗಿಣ್ಣಂ ದಿಕುಂತರಿಕಿಟ ತಕ ತಕ ತದಿಂಗಿಣತೋಂ ತಕ ತದಿಂಗಿಣತೋಂ ತಕ ತದಿಂಗಿಣತೋಂ ತತ್ತಯ್ಯಾ ತೈ ತತ್ತ ಅತ್ತ
ತರಿಗಿಣ ತೋಟ ಸರಿ ಗಬನಿ ಗಬನಿ ಸದ ಸಾನಿ ಬನಿ ನೀ ಬಗ ಪಗರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ತಜಂ ತಡಂ ತಗುಂ ತದಿಂ ತರಿಗಿಣ ತೋಟ ಸರಿ ಗಬನಿ ತರಿಗಿಣ ತುಂ ಗರಿ ಸಗ ಗರಿ ಸರಿ ರಿ 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 ಸನಿ ಬಸ ಸಾ ಸಾ ತಗ ತುಂ ತಾಂ ತಾಂ ತಗ ದಿ 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 ತಗ ತುಂ 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 ದಿ ಗ ಗ ಗ ಸರಿ ರಿ ರಿ ನಿ ಸ ಸ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ಪರಿ ಸನಿ ಪಗ ಸನಿ ಪಗ ದಿ ಹರಿ ಗಿಡ ತುಂ ಪರಿ ಗಿಡ ತುಂ ದಿ ಗಿಡ ತುಂ ಗ ರಿ ಸನಿ ಬಸ ನೀ ಪಗ ದಿ ಸ ರಿ ಗ ಪದಿ ತಗನ ಪೂಜೆ ಸೇವೋ ಬಾರಿ ರೇ ನಟನ 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 ಪೂಜೆ ಸೇವೋ ಬಾರಿ ರೇ நவரச கலை நயங்கள் குலுங்க நவரச கலை நயங்கள் குலுங்க நவரச கலை நயங்கள் குலுங்க நடனராஜன் சந்நிதியில் நடன பூஜை செய்வோ வாரி ரே நவரச கலை நயங்கள் குலுங்க நடனராஜன் சந்நிதியில் நடன பூஜை செய்வோ வாரி ரே வாரி ரே தட தடவென தாள முழங்க தட தடவென தாள முழங்க தட தடவென தாள முழங்க தங்கையாழும் குழலும் பொங்க தட தடவென தாள முழங்க தங்கையாழும் குழலும் பொங்க நடன பூஜை செய்வோ வாரி ரே வாரி ரே வேதம் ஓதி இசையரங்கை விதிமுறைப்படி வணங்கி ஓம் ஓம் வேதம் ஓதி இசையரங்கை விதிமுறைப்படி வணங்கி ஆதிபரத நிபுணர் பகுத்த ஆகமப்படி தேகம் இணங்கி ஆதிபரத நிபுணர் பகுத்த ஆகமப்படி தேகம் இணங்கி அக அகமென சக உயிரினில் ஆடும் அருளை நாடி அக அகமென சக உயிரினில் ஆடும் அருளை நாடி தகதி மிகதி கிடக்கோம் என தாவி தாவி யாவி மகிழ நடன பூஜை தகதி மிகதி கிடக்கோம் என தாவி தாவி யாவி மகிழ சசானி பனி நீ பக பாகரி கரி சரி ச தஜம் தனம் தகும் தரிம் தா தரி கிண தும் தா சரி க பனி நி க பனி சகரி சக க கரி சனி ரி 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 சரி பச சா சா தக தும் தாம் தாம் தக திம் 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 தக தும் 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 ரி க க க சரி ரி ரி நி ச சா சா கரி சனி பரி சனி பக சனி பக தி ததி கிண தும் ததி கிண தும் ததி கிண தும் க ரி ச
ಅತ್ತ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಂದರದಾಸಲ್ ರಚನಾ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ करताती कुमारी पंचमी, कुमारी अलंकृता, कुमारी सत्यश्री, कुमारी अदिती, कुमारी निरीक्षा आणि कुमारी श्राव्य. ಬ್ರಹ್ಮಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಷ್ಣು ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಿತಿ, ಶಿವಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಯ ಕೊರು ಕಾರಣ ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದೇವಿಕ ಹೊಗಳ್ಸುನು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ರಚಯಿಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಅತ್ತ ನಾಟ್ಯ ರೂಪಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ करताती कुमारी निमिषा शरणै. सिंदूरारुण विग्रह
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಲಿ ಸ್ಫುರ ತಾರನಾಯಕ ಶೇಖರ ಸ್ಮಿತಮುಖಿ ಬೀನವಕ್ಷೋರುಹ ಪಾಣಿಭ್ಯ ಅಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋದ್ಭಲಂ ಬಿಭ್ರತಿ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ರತ್ನ ಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತಚರಣ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂಬಾ ಶಾಂಭವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಂಬಾ ಶಾಂಭವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಮಲಾಭರಣ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಬಾ ಶಾಂಭವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಮಲಾ ಅಪರ್ಣ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಹೈಮವತಿ ಶಿವಾತಿ ನಯನಿ ಕಾರ್ತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಕಾಳಿ ಹೈಮವತಿ ಶಿವಾ ತ್ರಿನಯನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಅಂಬಾ ಶಾಂಭವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅಮಲಾಭರಣ ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಹೈಮವತಿ ಶಿವಾ ತ್ರಿನಯನಿ ಕಾರ್ತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಕಾರ್ತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಸಗ ದನಿದ ಸಾನಿದ ಸಗ ನಿ ಸನಿದ ನಿ ಸಗ ಸ ಸಗ ಸಾನಿದ ಬನಿ ಸನಿದ ಬಗ ಪದ ನಿ ಸನಿ ಪದ ನಿ ಸಗ ಪದ ಸಗ ಸನಿ ಸನಿದ ಪಗ ಸನಿ ಪಗ ಸನಿದ ನಿ ಗ ಸನಿದ ಗಚ್ಚ ನಿದ ಪದ ಸಗ ಪದ ನಿ ಸಾ ಅಂಬಾ ಮೋಹಿನಿ ದೇವತಾ ತ್ರಿಭುವನಿ ಆನಂದ ಸಂದಾಯಿನಿ ಅಂಬಾ ಮೋಹಿನಿ ದೇವತಾ ತ್ರಿಭುವನಿ ಆನಂದ ಸಂದಾಯಿನಿ ವಾಣಿ ಪಲ್ಲವ ವಾಣಿ
ಆನಂದ ಸದಾಯಿನಿ ವಾಣಿ ಪಲ್ಲವ ವಾಣಿ ವೇಣು ಮುರಳಿ ಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಲೋಲಿನಿ ತಕಿಟ ಝಂ ತಕಿಟ ಝಂ ತದ್ದಿ ತಕಿಟ ಝಂ ತಧಿ ಗಿಣತಂ ತಕಿಟ ಝಂ ತಕಿಟ ಝಂ ತದ್ದಿ ತಕಿಟ ಝಂ ತಧಿ ಗಿಣತಂ ತಕ ತಧಿ ಗಿಣತಂ ತಕಿಟ ಝಂ ತಕಿಟ ಝಂ ತದ್ದಿ ತಕಿಟ ಝಂ ತಧಿ ಗಿಣತಂ ತಕ ತಧಿ ಗಿಣತಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ತಧಿ ಗಿಣತಂ ಅಂಬಾನೂಪುರ ರತ್ನ ಕಂಗಣಧರಿ ಅಂಬಾನೂಪುರ ರತ್ನ ಕಂಗಣಧರಿ ಕೇಯೂರ ಹಾರಾವಲಿ ಅಂಬಾನೂಪುರ ರತ್ನ ಕಂಗಣಧರಿ ಕೇಯೂರ ಹಾರಾವಲಿ ಜಾತಿ ಚಂಬಕ ವೈಜಯಂತಿ ಲಹರಿ ಗ್ರೈವೇಯ ಕೈರಾಜಿತ ಜಾತಿ ಚಂಬಕ ವೈಜಯಂತಿ ಲಹರಿ ಗ್ರೈವೇಯ ಕೈರಾಜಿತ ಅಂಬಾನೂಪುರ ರತ್ನ ಕಂಗಣಧರಿ ಕೇಯೂರ ಹಾರಾವಲಿ ಜಾತಿ ಚಂಬಕ ವೈಜಯಂತಿ ಲಹರಿ ಗ್ರೈವೇಯ ಕೈರಾಜಿತ ಸನಿ ಪ ಮ ಪನಿ ಪ ಮ ಗ ಗ ಮ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಧನಿ ಪ ಧನಿ ಪ ಗ ಮ ದ ನಿ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ದ ನಿ ಸರಿ ಪ ಗ ಗ ಮ ದಿ ಸ ನಿ ರಿ ಸ ದ ದ ನಿ ಪ ಮ ಮ ನಿ ಪ ಗ ಗ ಮ ದಿ ಸ ಮ ದಿ ಸ ನಿ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ದ ನಿ ರಿ ಸ ವೇಣು ವಿನೋದ ಮಂಡಿತಕರ ಧಳಗ್ಗು ತಕ ಧಿಕ್ಕು ತಕ ತಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ತರಿ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತಕಿಟ ತಕ ತ ದಿ ನ ತುಂ ತ ಧಣ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತಕಿಟ ತಕ ತ ದಿ ನ ತುಂ ತ ತರಿ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತಕಿಟ ತಕ ಧಣ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತಕಿಟ ತಕ ತಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಕ ತಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ತಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ವೀಣಾ ವೇಣು ವಿನೋದ ಮಂಡಿತಕರ ವೀರಾಸನ ಸಂಸ್ಥಿತ ವೀಣಾ ವೇಣು ವಿನೋದ ಮಂಡಿತಕರ ವೀರಾಸನ ಸಂಸ್ಥಿತ ಚಿತ್ರೂಪಿ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಿತ್ರೂಪಿ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೀಣಾ ವೇಣು ವಿನೋದ ಮಂಡಿತಕರ ವೀರಾಸನ ಸಂಸ್ಥಿತ ಚಿತ್ರೂಪಿ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಧನ್ಯವಾದ. ದಾಸವರೇಣ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸಾಲೆ ಭಜನ ಆರಿಗೆ ವಧುವಾದೆ ರಾಗಮಾಲಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಕೋಶಿ ಅನಂತ್ ಭಟ್ಮಾಮ್ ಹನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿಕ ಭಾಷಾಂತರ ಕೋರ್ನು ಕುಮಾರಿ महालक्ष्मी शेणे हन्नी प्रस्तुत केला. आता प्रस्तुत करता ती विदुषी कुमारी वैष्णवी प्रभू. लक्ष्मी कोणाली होकल जतली तो कोणाली होकल जतली तू क्षीराब्दी कन्निके श्री महालक्ष्मी कोणाली होकल जतली तो कोणाली होकल जतली कोणाली होकल जतली तो कोणाली होकल जतली क्षीराब्दी कन्निके सागरू बंदईले रामचंद्र कवे परमानंदाचे पदुमनाभा कवे सागरू बंदईले रामचंद्र कवे परमानंदाचे पदुमनाभा कवे सरसिजाक्ष श्री मोहन मूर्ति कवे वरद पटदराया कवे वरद कावेरी रंग पटदराया कवे क्षीराब्दी कन्निके श्री महालक्ष्मी कोणाली होकल जतली तो कोणाली होकल जतली सुंदर मूर्ति बेलूर चंदराया कवे सखी तू आयक उडुपीचे कृष्णराया कवे सुंदर मूर्ति बेलूर चंदराया कवे सखी तू आयक उडुपीचे कृष्णराया कवे सुंदर श्री पांडुरंग बादरायण कवे नळिनाक्षी सांगतु बादरायण कवे क्षीराब्दी कन्निके श्री महालक्ष्मी कोणाली होकल जतली तो कोणाली होकल जतली महालक्ष्मी कोणाली होकल जतली मलय जगंधी सांग माधवरायाक्वे सुलभ तो वरु दिवचे पुरुषोत्तमा कवे मलय जगंधी सांग माधवरायाक्वे सुलभ तो वरु दिवचे पुरुषोत्तमा कवे फलदायक नित्य राजगोपालक्वे फलदायक नित्य राजगोपाल
कोणाली होकल जतली तो कोणाली होकल जतली तो कोणाली होकल जतली आमगेल इष्टदेव मंगलापुराधीशु श्री वीरव्यंकटेशाल वर्णन श्री वीरव्यंकटेश वैभव म्हणून प्रस्तुत करता ती विदुषी कुमारी वैष्णवी प्रभू, कुमारी अलंकृता कामत, कुमारी पंचमी कामत, कुमारी निरीक्षा कामत आणि वैष्णवी प्रभू. ಧನ್ಯವಾದ. सर्वसाधारण जावन भरतनाट्य कार्यक्रमाचे अखेरीक करचे हे नृत्य तिल्लाना म्हणटाची
तिल्लाना प्रस्तुत करूंक येता ती कुमारी निमिशा शेणै आनी कुमारी मेधा कामत. दीम तान नन दीम 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 तेरना 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 तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम जम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम दीम तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना ना तिलाना तजम जम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम दीम तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम तिरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम जम तनदिरन दीम तान नन दीम दीम तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम दीम तेरना दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन दीम तान नन दीम दीम तेरना नादिरगिडतुम तरिगिडतुम तुम तिरगिडतुम तरिगिडतुम नादिरगिडतुम तुम तिरगिडतुम नादिरतुम तिरदिर तिरदानी नादिरगिडतुम तरिगिडतुम तुम तिरगिडतुम तरिगिडतुम नादिरगिडतुम तुम तिरगिडतुम नादिरतुम तिरदिर तिरदानी तत्तितळंगु दित्तळंगु दळंगु तगदिगु ददगिणतुम दीम दीम तगदिगु ददगिणतुम दीम दीम तगदिगु ददगिणतुम दीम तान नन दीम 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 तेरना तिलाना तजम तनदिरन தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் என்னை ஆளவாரும் பிரகதீஷா தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் என்னை ஆளவாரும் பிரகதீஷா உனது தாழ் பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தாரும் தில்லை பரமேஷா தினமும் தாளமேள ஜதியோடு ஆடும் என்னை ஆளவாரும் பிரகதீஷா உனது தாழ் பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தாரும் தில்லை பரமேஷா தாம் கரி சதரை சதவத்தனம் தகிட்டதி கரிகா கிட்டஜம் தஜனுதம் கரி சதரை சதவத்தனம் தகிட்டதி கரிகா கிட்டஜம்
ಜಣು ಸಸ ನಿತ ಜಣುತ ನಿನ್ನಿದ ಮಗ ಮದ ತಣೆ ಗುದಣ ಗುದ ಸಗ ಮಗ ಮದನಿ ನೀಂತದ ಕಿಟ ತುಂಗ ಗಮರಿ ತನ ಕುಂತಾರಿ ತಾರಿ ಗಾಮರಿ ಸ ತದಿ ಪುಗ ಮದ ನಿರಿ ತತಿ ತೋ ನಂ ಮಗ ನಿರ ಮಗದಿ ಕಿಟ ತುಂಗ ಗಮ ಪದ ನಿಧಿ ತಾನನ ನದಿ ನಾದ ಜಂ ಜಂ ತನ ದಿರನ ದೀಂ ತಾನನ ದೀಂ 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 ದಿರನ ದಿಲ್ಲಾನ ತಜಂ ತನ ದಿರನ ದೀಂ ತಾನನ ದೀಂ 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 ತದಿರನ ದಿಲ್ಲಾನ ತಜಂ ತನ ದಿರನ ದೀಂ ತಾನನ ದೀಂ ದೀಂ ತದಿರನ ದೀಂ ತದಿರನ ದೀಂ ತದಿರನ ಭಾರಿ सुंदर जावन आशिल्ले भरतनाट्य कार्यक्रम आतां प्रस्तुत केला. आतां प्रस्तुत केलेले पुरा चेडू हांगा वेदिकेर येवका म्हणून तांगे लागीं निमगून घेता. कोण कोण आज भरतनाट्य केले लागीं वेदिकेर येवका. मदेराम कृष्ण मदेराम कृष्ण मदेराम तू एक पट्टी पूरा जन नाव सांग. निरीक्षा कामत, पंचमी कामत, सत्यश्री भट, अनगा भट, श्राव्या कामत, अलंकृता कामत, आदिति भट, वैष्णवी प्रभु, मेघा कामत, निरीक्षा शणय, वैष्णवी प्रभु. ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರಭು ನಿಮಿಷ ಶಣೆಯನಿ ಮೇಧಾ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆಲೆ ಮುಂದಾಳೋತ್ವರಿ ಭಾರಿ ಸುಂದर जावन आशिल्ले भरतनाट्य कार्यक्रम तांणी प्रस्तुत केला. चेडू येदर आपूण पळयता आसाची सांज चेडू मुखार सुंतांनी हांगा भरतनाट्य करूं आसा. हे चंद कार्यक्रम केलेले हांकां पुरो जनाक आमगेले आडಳಿತ मंडळी तर्फेन चातुर्मास समिती तर्फेन आनी सर्व समाज बांधवाल तर्फेन हार्दिक अभिनंदने आनी थँक्स कृतज्ञता. आज इतले दीस मस्त कल्चरल कार्यक्रम जाल्ले प्रायशः संगीत ऐकून जन पूर जाल्ले म्हणटा आज भरतनाट्य कार्यक्रमाक भारी एक चड संख्येर जन आसा. एक संतोशा विशय आनीक 2-3 भरतनाट्य कार्यक्रम मुखारसून येवचे आसा. जनान मस्त आयला रे एक प्रोत्साह दिला म्हण कितें जाता आमगेले मोस्ट फस्ट इंटेंशन आमगेले एक यंग जनरेशनाक चांगले एक अवकाश हाजेर वेदिकेर दिव कमळाल खातीर आमी हे कार्यक्रम आयोजन केलेले. खंडित मुखारसून हे चेडूंक पुरा आमगेले वीर वेंकटेशू तशीच व्यासरघुपती तशीच सुदीन तीर्स्वामीले काशी मठाधिपती संयमेन तीर्स्वामीले परिपूर्ण आशीर्वाद मेळटा म्हूण सांगूक म्हाका संतोश जाता. हांकां आज सन्मान करता म्हूण सांगून जय श्री राधाकृष्ण प्रभू चेरतला देखून आयिल्लो आसाची हांकां पुरो जनाक एक शाल घालून सन्मान करता. तशीच निर्मला शेणे हांगा आसाची इतले जनाक शाल घालून सन्मान करतना एकल्यान घाल्यार टायर्ड जाता. दोग जाणांनी येवन शाल घालून सन्मान करता म्हणून हांव तांगेलो निमून घेता. वैष्णवी प्रभु का एद्रे निमिषा शणे तशी
तशी मेधा कामत मेन आर्टिस्ट आशिल्ल्यांक आमी सन्मान करतना फ्रुट्सा बोल दिला तांणी व्हरलेलो चेडवांक तंतुले वांटू का मागीर न्ही जाल्यार चेडवांक बेजार जातले आमी चंदकोण डान्स केला आमकां मेळ्ळी म्हणून बट एक मिनट आमगेले चातुर्मास समितीचे अध्यक्ष आसाचे हांगा रामदास कामत मामा आनी हांव न्हू पुरो जन चेडवांक एक देवाले एक फोटो दिवका चित्र दिवका फोटो दिवका म्हणून हांव विनंती करता आमगेले सगळे चातुर्मास समितीचे चेअरमॅन तो ताणें पुरो जन चेडवांक एक शाल एक मिनट शाल घालून देवता फोटो पुरो शाल दी अशें गेला शाल दिवन जाव शाल दिवन जाव दोन घे एक्स्ट्रा गेलो पुरो जन दिले फोट अशें दोन राव पुरो जनाक फोट दी आशीर्वाद पूर्वक आमगेले वीर वेंकटेश आले तशीच व्यास रघुपतीचेले विभुतीन तीर स्वामीले सुदीन तीर स्वामीले तशीच सुकृतीन स्वामीले आनी आमगेले काशी मठाधिपती श्रीमद सेमेन तीर स्वामीले फोट आशिल्ले एक चित्र दिल्ला तांकां तांगेले घरकडेन ते पावून तांकां मुखार सुनू तांगेले वृत्ती अंतू नाट्य जिवनांतू तशीच तांची शिक्षणांतू तांकां चांग जावो श्रेयस जावो देवाले स्वामीले आशिर्वाद परिपूर्ण तांगेलो उरता म्हणून हांव तांकां शुभ हारैक करता अभिनंदन दिता गुरुदत्त कामत निवेदिता प्रभू आज सुंदर जावन आशिल्ले एक निरूपण केलेले निवेदिता गोकुलनाथ प्रभू हांकांय धन्यवाद दिता आतां कल्चरल कमिटीचे गुरुदत्त कामत आनी भजना कमिटीचे गिरीश नागेश प्रभू निवेदिका रेवका मुखार सून जावचे आनी स्वल्प दिसान जावचे पुऱ्या कार्यक्रमांतू तुमी आमकां मस्त सहकार दिवका इतले म्हळ्यार तुमी आयल्यार मात्र कार्यक्रम चंदकोन जावचे करूं जावचे आतां निरूपण केलेले आमगेल्या निवेदिता प्रभूका तिगेले दोन उतर उलोवच्याका हांव विनंती करता कार्यक्रम यशस्वी जावच्या कारण जालेले सुरभी साउंड्स देश विदेशांतू घरांतू पावयले यूथ ऑफ GSB लाईव्ह हांकां हांव धन्यवाद सांगता मात्र न्ही हो कार्यक्रम करूंक अवकाश दिलेले वेंकटरमण देवस्थान कमिटी आनी चातुर्मास कमिटी सक्कड सदस्यांक सक्कड कलाविदा पर जावन हांव धन्यवाद सांगता अखेरीक समाज बांधवा लागी एक मिगेल सान कळकळी विनंती आसा तुम्ही तुमगेल घर कಡೆ चांग कारण समारंभाक ते सिनेमा पद्य नृत्य आणि विदेशी नृत्य करचे बदलाक आमगेल हे जन्मभूमींतू जन्म घेतिले हलवितले शास्त्रीय नृत्य प्रकार आसा ताका अवकाश दिवका आणि असले चेडवांक असल कलाविदांक तुम्ही प्रोत्साह दिवका म्हणून हांव निमगून करता सगळ्यांक देव बरें करो हरि ओम